मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतीरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरी सकाळ हांव मागतां. पयस पयसतावन तुमी आयल्यात, तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पुणशेतान तुमी मागिल्लें मेळटलें. जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या न्हू, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना, तुमकांय फाटीं धाडिना. तुमच्या काळजाच्या अत्र्यांगाचेर, तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालूं, तुमकां शांती आनी समाधान दिवं. कुटुंबांत हेंच जावन आसा आमचें मागणें. तुमकां रेतेरेक आयल्या सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे फादर बनिपास पिंटो मूड बेळ्ळे जावन आयल्यात. केदाळा येतात हांगासर ही रेतीर सोलोन व्हरतात. देवाचें उतर मोडून आमकां सांगतात, साक्रामेंताचें आराधन सोलोन व्हरतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे जॉन फेरार्थोन, हर एका सोनवारा दीस येवन वाजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाची आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणून म्हजीं 2 उतरां अखेर करता. मोगाच्यान तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर, आमकां सोमेस्तां तुमी मोगान संतोशान स्वागत केल्ल्या खातीर प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्कां बापा, अर्कां जेजू क्रिस्ता, अर्कां पवित्र आत्म्या, त्रिएका देवा, त्रिएका देवा, तुका जावं अर्गां, तुका जावं आराधन, तुका जावं होगळाप, तुका जावं वंदन, तुका जावं महिमा. भावां भयणीनो, चिंत्या तुमी आज बेंगळूर बाय सरल्यात. हांगा बेंगळूर वचोंक सोडून मंगळूर 8 वरां, हांगा 9 वरां म्हण चिंत्या. सकाळीं तुमी 8 वरार भायर सरल्यात, पुढून सांजेर 4-5 वरां तुमी पावतात. 9 वरांचें पॉयंट बसारात तुमी. तुमच्या सिटीर तूं एकलीच आसल्यार बरें गी, वा तुजे सांगाता आनी कोणी आसल्यार बरें? हां, आनी कोणी आसल्यार बरें न्ही गे. थोड्यांक आनी कोणी आसल्यार किरी जाता न्ही गे. आनी कोणी आसल्यार बरें न्ही गे. कित्याक? हांव बरो मुल्कीत हांव न्हू गोंया येताना ट्रेनार एका सिटीर एकली स्त्री बसुल्ली. खंय मदीं एकली आनी एक स्त्री मेळ्ळी. कोण गी ती उलोवंक सुरू केल्ली. गोंया येता पर्यंत आखेर जायना. ट्रेन काय दिल्ली पावलें जाल्यार आखेर जावचें ना जें उलोवन. म्हाका विचित्र भोगलें. पळया, सांगाता कोणी आसल्यार तुका पयन केल्लें कळना. वयने नाजाल्यार बोर जाता, उपगण जाता. ही आमच्या दिसपट्या जिणेचो अनुभव. भावा आनी भयणी, आज आमी रेतीरेचें पयन करूंक आयले. आमी एक सुरी न्हय, आमचे सांगाता एकलो पयन करतलो आसा. कोण तो? देवाचो पवित्र आत्मो. देव पवित्र आत्म्या सांगाता आज आमी आतां या 9:40 जालीं आराम करचें मागणें करूंक 2 पारां 1 वरा पर्यंत आमी ताचे सांगाता पयन करतना तो आमकां मागोवंक शिकयता. कित्याक? रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 14, लेटर टू रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 म्हणटा. कितें म्हणटा? जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं कोण? जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. तो आमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलय करीशें करता. देखून आमचे सांगाता पवित्र आत्मो आसा तो आमकां देवा बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयता. आनी त्याच अध्यायांत अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 6 कितें म्हणटा पळया. रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 6 पवित्र आत्मो आमचे सांगाता कितें करता. या फाटल्यान वास. हां हां, आमच्या अस्कत काय म्हजो आदार मेळटा. मागीर
जाल्ल्यान व्हेरी गॉड, प्रेज द लॉर्ड. आमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार कोण आमकां मागणें करूंक शिकयता? पवित्र आत्म. तर भावांनी भयणी, आमी हांगा बसल्या, आमचेच तरी आमकां मागोवंक उपगण बगता, कळना कितें मागचें, कशें मागचें कळना. तर आमकां हाका सांगात्याक हाडूंक हांगी कोण तो सांगाती? पवित्र आत्म. आमच्या सांगात आसा गी तो आसा, आमकां कळना आसा म्हण. तर ताची ताकद आमी बगया, चक्कड आमी उबे रावया. लायकन उबे रावा, कोणा उबे रावंक पुरो जाता बसा, उरलें कड उबे रावचें. बूक पुरो सकला दवरा, दोळे दांपून जाल्यार दोळे दांपा, आत बरें करण विस्तारण धरा. कांय बी येनाकात, आमी देवाच्या घरा आसा. आमचो भाव जेवणा आमकां बरें करून पवित्र आत्म्या सांगात आमकां बगूंक आदार दिता. पवित्र आत्म्या ये देवर म्हणलें आदीं तावन आमी गायिल्लें गीत आसा तें बायपाट गावचें नाका. जाणा जावन हरी एक उतर, हरी एक शब्द बरो करून जाणा जावन सकाळच पवित्र आत्म्या ये देवन आनी फांकय आमचेर उजवाड तुजो म्हणून सक्कड आमी व्हडल्या तळ्यान बरें कर त्या सांगात्याक आमच्या सिटीर घेवया आनी ताच्या सांगात आमी पयन करून आराम करया. पवित्र ए देव सकड़ा आनी फांकय सगीता उजवाडाचे तोचे येतो बापा दोरांच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळसांच्या. जाणा जावन गावया. सुंदरा बोऱ्या पत्न्यादुलो तो सैर्या स्वधिकर्या विशेवा. पळयतात मग कोण विशेवतो उरतेल्या सावळी ओतान सुकतेल्या बसून खरी रडतेल्या. पळयतात मग कितें करता? येवो स्वाडा सरसंपो बोरे ओ मे परिपो तुका पाचे तेराचे नामोन शांतय कायले इल्ले वाईटा पडनातले नात्यार तुजो ते आता. म्हणजे ते कितें करीचे? तूं सक मेळले विजय सक सुखले तांबय सक गायले बागाय सक घरसले शेक सक तंजाले वाटेक पोती आठेले लाभय तुझ्या भावात्या तुझे आशेण पातेल्या पोभितोची सातेनी लाभशिगो नाचे पूण लाभय आमकां बरें मों पावय
तुका सस्ताच्या आमेन. तुमची जापू देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर देवोन ये. देवाच्या पवित्रत्म्या मुझे देवोन ये. म्हाका मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर देवोन ये. म्हाका भक्तीपणी मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर देवोन ये. म्हाका भावार्थान मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये. म्हाका बरवशान मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवोन ये. म्हाका मोगान मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवोन म्हाका उर्बेन मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे म्हाका देवोन सुडसुडेन मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवोन ये. म्हाका दोस्कायेन मागणें करूंक शिकोवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवोन ये. आत्म्याची ताण भागोवच्याक देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर म्हज्या आत्म्याची भूक थांबोवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे अस्कार उस्कार चोड तुका लाल येवच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवोन ये. धैर्यान हांवें मागणें करच्याक देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझे देवोन ये. दोनी हात तुमच्या काळजा कडेन दवरा. दामण्ण धरा. हांव मागणें शिकयतां तें मागणें कीनपणान भक्तीपणान भावार्थान मागा. देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या ये देवाच्या पवित्रत्म्या पवित्र आयच्या या सोबीत दिसा आयचे सुबीत दिसा या सकाळी फुडें म्हाका तुवें म्हाका या देव मंदिराक या देव मंदिराक आपोवन हाडलाय. आपोवन हाडलाय. तुज्या प्रेरणान त्या प्रेरणान तुज्या सक्तेन त्या सक्तेन तुज्या बोळान त्या बोळान तुवें म्हाका हांगासर आपोवन हाडलाय. देवाच्या पवित्रत्म्या त्या पवित्र तुज्या सक्तेचेर तुज्या सक्तेचेर हांव पाती येतां. हांव पाती येतां. तुज्या बोळाचेर त्या बोळाचेर हांव पाती येतां. हांव पाती येतां. तुज्या प्रेरणाचेर त्या प्रेरणाचेर हांव पाती येतां. हांव पाती येतां. ही थोडी वरां थोडी वरां ही थोडी वरां थोडी वरां बरी करण रेतीर करूंक रेतीर करूंक देवाचें उतर देवाचें हांवें नियाळूंक नियाळूंक म्हजो भावार्थ म्हजो भावार्थ जिवाळ करूंक जिवाळ धैर्यान भरूंक धैर्यान उजवाडान भरूंक म्हाका बोळ दी. म्हाका बोळ दी. देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्र देवाचें उतर आयकूंक देवाचें उतर म्हजें आयकूंक. कान उगड. कान म्हजें उगड. दाड्डें जाल्लें म्हजें दाड्डें जाल्लें दाड्डें काळीज उगड. काळीज उगड. देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या या पवित्र- म्हज्या पैनार आमच्या या पैनार. म्हज्या आत्मीक पैनार भक्ती म्हजो पैनार. मागण्याचो सांगाती तूं जा म्हजे सांगाता राव. म्हाका तुजें प्रेरण दी. अर्गां तुका वगळाप तुका वगळाप तुका. वंदन तुका वंदन स्तुती तुका. तुका स्तुती तुका. महिमा तुका महिमा तुका. अर्गां तुका अर्गां तुका. आराधन तुका आराधन तुका. वगळाप तुका वगळाप तुका. वंदन तुका. वंदन तुका. बसया भावां भयणीनो. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 भोव सोबीतायेन आमकां देवाची स्तुती करूंक सांगता. इस्रायल प्रजा पाराव्याच्या गुलामपणांतल्यान सुटका जोडनो तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासताना शाबीत्र्यान उतरली. फाटींगोवन पळयतना इजिप्तकारांची मोडीं दर्या तडीर पडून आसलीं तर इस्रायलकारां शाबीत्यान उतरलीं. आनी त्या वेळार मोइजे आनी मिरियम आनी हेरां सगळीं देवाचें किर्तन गायतात. आनी ती म्हणटात सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां कित्याक महिमेवंताचें जैत गोड्याक आनी गोडे सवारांक उडयल्यात ताणें दर्यांत. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन तो जालो म्हजी सोडवण. तो म्हजो देव ताका हांव वाकाणटां. इस्रायल परजेन आनी मुखार लंबायक देवाची स्तुती ती गावन तुवेतात. सर्वेस्पर म्हजें बोळ म्हजी सकत म्हजें सर्वस्व ते म्हणटात. यंत कीर्तन कीर्तनगार कीर्तन 18 साम 18 कीर्तन 18 कीर्तन 18
वाक्या एक तावन दोन किर्तनकार देवाची महिमा देवाची सकत देवाचे बोळ भोगता हांवें आनी तेरेकळ भोगत येतें त्या किर्तनकारा बरें हांवें म्हणोजे कितें म्हणटा पळय किर्तनकार सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता कितें सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता कित्याक तूं म्हजें बोळ कितें म्हणटा तो तूं म्हजें बोळ सर्वेस्पर म्हजें कडप माय रॉक म्हजें कोटें सर्वेस्पर म्हजो सोडवंदार म्हजो देव म्हजें कडप हांव ताका शरण येतां तो म्हजी ढाल म्हज्या तारणाचें शिंग म्हजो बुरूज सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका हांव उलो मारतां भावांनी भयणी हांवें आनी तुवें तेंच म्हणोजे आज घरा वचून हें किर्तन 18 वासा सर्वेस्पर म्हजें बोळ म्हजें कोटें म्हजें बुरूज म्हजें ढाल म्हज्या तारणाचें शिंग हांव ताका शरण येतां हांव ताची स्तुती करतां तर मोइजे सांगाता मेळ्ळी आं मिरियाम सांगाता मेळ्ळी आं इस्रायल लोकां सांगाता मेळ्ळी आं किर्तनकारां सांगाता मेळ्ळी आं आनी सांत पावल आमकां कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्या 16 कोलोसेकारां बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्या 16 आमकां म्हणटा खऱ्या जानवायेन एकामेका शिकया आनी बोधबाळ सांगा उपरांत तो म्हणटा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया भावानी भयणी हांव आनी तूं रितीर करूंक आयल्या वय देवाची स्तुती करूंक आयल्या आमी सगळां किर्तनांनी गायनांनी आत्मीक काव्यांनी संतोषान आमच्या मुखार म्हळ्यार एक हांसो दवरून दादोसकायेन देवाची स्तुती करया आमची पिडा गूण जाता आमचें टेन्शन देंवोन वता आमची भिरांत नापयस जाता आमचें एकसूरपण पयस वता आमचें काळीज उल्हासाल दलता दादोसकाय येता कोण ह्या वेळार मागणें करना सादगी आनी आमी हांगा कोणाक आसांगी सगळीं संतोशान बरया आनी आमच्या धनिया देवाची स्तुती करण गावया तुमच्या सोम्याची स्तुती करा ह्या पुस्तकांत ये 18 ये 18 हें किर्तन आमी हें गावन आमच्या देवाची संतोशान काळजांतान स्तुती करण ताका अर्गां दिवया बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी स्तुती करून गावया स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रस्थळाची तुमी स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा धन्य देवाची स्तुती करा ताळयो पेटोवन तुमी गावयेत वा संतोशान भरून भरिल्ल्या काळजान देवाची आमी स्तुती करया स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा सगळा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रसनाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा दुनिया देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा कडा वडल्यान स्तुती करा ताची स्तुती करा
देवा बापाची स्तुती करा. राजाची स्तुती करा. स्तुती करा त्याची स्तुती करा. सौम्यांची सूची स्तुती करा. स्तुती करा त्याची स्तुती करा. सौम्यांची सूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा. सौम्यांची सूची स्तुती करा. सोडवणदाराची स्तुती करा. सौम्यांची सूची स्तुती करा. स्तुती करा त्याची स्तुती करा. सौम्यांची सूची स्तुती करा. स्तुती करा त्याची स्तुती करा. सौम्यांची सूची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती. स्तुती करा त्याची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा त्याची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. पराक्लिताची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. कृपेवंताची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. दुपारी स्तुती करा त्याची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा त्याची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. सौम्याची स्तुती करा त्याची स्तुती करा. सौम्याची सूची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा त्याची स्तुती करा. पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. दगडा हालेलुया 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Holy
सर वायट सक्तींतले आमकां पयस कर सर आपायांतले सर आणवारांतले तुज्या सक्तीन आमकां भर सम्या तुज्या सक्तीन आमी भर आणवारांतले आमकां राखण वर पिडेंतले आमकां राखण वर दुस्मनाच्या नाचांतले आमकां राखण वर देवचारांतले काडल्यातले तेंते देवांतले पिडेंतले सर आमकां राखण वर सम्या हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you Jesus I love you Jesus I love you Jesus I love you Jesus I love you Jesus I praise you Jesus I praise you I praise you Jesus I praise you I adore you Jesus adore you Jesus I adore you Jesus adore you Jesus I bless you Jesus I bless you Jesus I bless you Jesus thank you Father thank you Father thank you Jesus thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit भाव भयणीनो देवाची आमी बरी करून स्तुती केली काळी जिल्लें हळू जालें सांगाता दादोशी जालें तर खंडी जाण आतां आमी देवाचें उतर आयकोंक आमचें काळीज म्हण आयतें करया आमी मागण्याच्या वर्सांत आसा हें वर्स 2024 वर्स मागण्याचें वर्स म्हणून आमकां येदोळूच पापसाहेबान सांगलां आनी ह्या विशयान आमकां आमच्या फिरगजेन जाय पुरती समजोनी मेळ्ळ्या मागण्याचें वर्स कित्याक म्हळ्यार येवचें वर्स 2025 वर्स जुबलेवाचें वर्स जुबलेव म्हणल्यार तक्षण आमकां कितें कसा आयकताना खुशी जाता काजराचो जुबलेव जल्माचो जुबलेव फिरगजोचो जुबलेव इस्कोलाचो जुबलेव आनी कसले जुबिली म्हणटा आसतना खुशी दादोसकाय जातात आमकां पवित्र पुस्तकांत ती जुबलेवाच्या वर्साक बरो अर्थ आसा लेविताचो ग्रंथ बुक ऑफ लेविटिकस लेविताचो ग्रंथ अध्याय 25 चॅप्टर 25 लेविटिकस लेवी शास्त्र अध्याय 25 तातूंत वाक्या 10 तावन आमी अशें वाचता हें 50वें वर्स तुमी परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर निवाशांक सुटका पासारूंक जाय वो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय तुमचे पळय घरी एकल्यान आपल्या मालगडा गारा पाटी येवचें हरी एकल्यान आपल्या कुटुंबाक वेचें 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय तुमी वमचें न्हय जमो करनासलेले दाणयेचें पीक लुवचें न्हय बेडणी करनासलेल्या दाका मुळ्यांतल्यो दाको तुमी जमो करच्यो न्हय जुबलेव तुमी पवित्र म्हणून लेखचो आनी जें कितें शेतान मेळटा तें तुमी खावचें उपरांत बार संगती थंयसर आमकां सांगल्यात जुबलेवाचें वर्स खंडीत जावन दादोसकायाचें वर्स पूण आमकां 50वें वर्स जुबलेवाचें वर्स म्हळां पूण आमकां पापा जुवां पावल दुसऱ्यान प्रत्येक जावन री एका 25 वर्सां पोटी हें जुबलेवाचें वर्स करीजेत म्हूण सांगलां 2000वें वर्स जुबलेवाचें वर्स आचरण केलें एवढं आसा आमकां कोण गे म्हणटालीं 2000वें वर्स मात मागीर संवसार ना मागीर राखेर जालो जेजून 2 बोटां दाखयल्लीं न्ही मागीर संवसार ना म्हणून आनी आसा आमी देवाक अर्गां दिवया हें 2025 वर्सां जालीं आनी येवचें वर्स जुबलेवाचें वर्स देखून ताका तयाराय जावन ह्या वर्सा आमी मागण्याचें वर्स बापसाहेबा म्हळां मागण्याचें वर्स म्हळ्यार कितें देवाच्या बेसांवाचें वर्स कुरपेचें वर्स अर्गां दिवचें वर्स बोगसाणें दिवचें आनी बोगसाणें जोडचें वर्स सुटका जोडचें वर्स फाटल्या वर्सांनी जाल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवन मुखल्या वर्सा बरवशान चमकोवचें देखून तुमी पळयलां जुबलेवाचें वर्स बरो विशय बापसाहेबान दिला बरवशाची यात्रिकां पिलिग्रिम्स ऑफ होप
बरोवशान मुखार सरची म्हणून सांगून देखून वैयक्तीक जिणेंत मागणें, पोवी सभेच्या जिणेंत मागणें आनी सगळ्या संस्थादार मागण्याच्या स्पिरितान देवाच्या हातांत आमकांत आमी दिवचें. मागणें केल्ली व्यक्ती पाड जायना न्ही. मागणें केल्ली कोणी पाड जावनात. मागणें करिनातली पाड जाल्यार जावं पुरो. देखून मागणें केल्लो तो वा ती एकलो नाच जावन हांव वायट संगतीक वचोंक ना. तो बाचाव जाला, ती बाचाव जाल्या. देखून बाब साहेब म्हणटा हें आनी एक वर्स आमकां. आमी सदांय मागणें करता पूण तें मागणें कशें करचें, कितलें बरें करून करचें, कित्याक करीचें, केदाळा करीचें, हें पुरो समजून जोडच्याक हें मागण्याचें वर्स आमकां बाब साहेबान दिलां. देखून ह्या मागण्याच्या वर्सा हांवें आनी तुवें आनी किल्ले बरे व्यक्ती जायचे. आं सदां कुमसार आं कोताण तुमकां सदां कुमसार देख बोगलेक आसा. आं तें जायना जो तुवें दिसाक 10 तेर्स कर फायदो ना. सासू माई कडेन उलयताय, सुणे कडेन उलयताय, एक तेर्स कर आनी सुणे कडेन बरें करून उलय. 10 तेर्स कर कितें फायदो. घोवा कडेन उलयनाय, बायले कडेन उलयनाय, शेजाऱ्या कडेन उलयनाय. मिसा घेता आनी एकलोच येता, एकलोच फाटी येताय. ते 100 मिसां भेटोवन कितें फायदो. देखून मागणें करचें कित्याक म्हळ्यार मागणें केल्ली व्यक्ती आनी किली मोगाळ जायचे. आं आनी किली दयाळ जायचे, आनी किल्ली सोंसणीक जायचे, आनी किल्ली जिणेंत बरी जायचे. देखून आमी पुरा सोमारातावन आयतार पर्यंत रेत्रेक येतली, रेत्रे वेतालो हांव निट्ट सर्गा वेतलो. तुजी जिणी कशी आहा. मागणें केल्ल्या वरवीं देवाक मोगासो आनी पेल्याकी मोगासो जायचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. रेतिरेक गेल्ल्या वरवीं रेतिरेक गेल्ल्या वरवीं माट पितीजपणा बोलमे नेकेत्रां जाताका तें कॉन्सेप्टूच आसोंक नजो. पळयतना रेतिरेक आसा आनी पळयतना तें सुब्रमण्याय आसा. रेतिरेकी आसा, बोटा सरशिनी आसा. ती कहली रेतीर गरज ना, हें नाका रेतिरेक, तूं घरांत राव. रेतिरेक गेल्ल्या वरवीं, मिसाक गेल्ल्या वरवीं, भक्तीपण आदारल्या वरवीं, नोवेना गेल्ले वरवीं मोगाळ व्यक्ती, संतोश भरीत व्यक्ती, खुशाल व्यक्ती. तिका पळय तिच्या मुखार म्हळ्यार कोलो परजोळ, ताका पळय कितल्या संतोश बरो आसा. ती रेतीर तें आराधन, तें प्रेज एंड वर्शीप, तें कंतारां, तासो फूळ. नाल्यार आमची भुरगीं म्हणटलीं काल्या गाळे माय रेत्रेक येता पळयतना बें दिसता. जालें न्ही माय रेत्रेक येता पळयतना बें दिसता म्हळ्यार रेत्रेक वचनाका म्हण जालें. माय रेत्रेक येता पळय तिका पळयतना 10 जाणां भुरग्यांक एकच पडी उस्क्यार बसून बसल्या. 10 जाणां बसून जावचें ना कोण ना, पूण तो सगळो स्पिरीट. देखून भावा आनी भयणी, मागण्याचें वरस म्हाका म्हणटा मागणें कर आनी बरी व्यक्ती जा, नितळ व्यक्ती जा, संतोश भरीत व्यक्ती जा, मोगाळ व्यक्ती जा, सगळ्यांच्या घरा भेट करची व्यक्ती जा, 10 जाणां जाय जाल्ली व्यक्ती जा, इगर्जेंत एक्टीव जा, वाड्यांत एक्टीव जा. वाड्याचो मते वचनात, सगळे रेतीरेक येतात. कितें फायदो. हें मात्र नेट्ट हें ना, नो यूज. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव धर्म 2 आंकड्यांचेर बांदून हाडला. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग दोनूय जायचे. सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यात देवाचो मोग कर. मागीर तुजो गेल्ल्या बरी ती रेतीर. देखून भावा आनी भयणी, हांवें पाद्र्याबाण भोणी पासान आनी तुवें जिल्ली बॅन, सेल्ली बॅन, लाद्रामान, पेद्रामान रेतीर केल्ल्या वरवीं काल जायचे. मोगाळ व्यक्ती जायचे, दयाळ व्यक्ती जायचे, हेरांचे कश्ट समजून मनीस जायचे, आनी किल्लो बरो क्रिस्तांव जायचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
रेतीर केल्ल्या वरवीं मागणें केल्ल्या वरवीं कुटसिया हांवें आनीक इल्लो बोरी व्यक्ती जायचे, मोगाळ व्यक्ती जायचे, सकणे उलोवचो व्यक्ती जायचे, सकणे घरावेचो व्यक्ती जायचे, कोणाय कडेन राग ना, कोणा कडेन दुस्मान ना, कांय ना. पळया हें क्रिस्तांव धर्माची वाडावळ, हें पवित्रपणाची वाडावळ. देखून आज हांगा आयिल्ले आमी सर्वां मागणें करचें, कशें करचें, कित्याक करचें, केदाळ करचें, ह्या पुरो सगळ्या विशयांत ध्यान करचे खातीर देवाचें उतर आमी आयकुया. सगळीं आमी उबे रावया, देवाचें उतर आयकुया. मागणें करच्या विशयांत जेजू तूं कितें म्हणटा. लुकान बरयिल्लें सुवार्थेंतलें वाचप, अध्याय 11 वाक्या 5 तावन 13. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक इश्ट आसा म्हूण चिंतया. आनी तो मोद्यान ह्या इश्टा जसो येता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणें दी. पयनार आसलोलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला, ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया तो ताचो इश्ट भितर ताण जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दारां खीळ घालून जाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यांत, आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टाक ते पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता, ताणें विसरले खातीर पूण उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण तो बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदाक जीव दाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन असो न्ही, तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बशी आं. दोग इश्ट आसले, ते एका तारवार सांगाता पयन करताले. वाऱ्या वादळाक तारून सांपडलें, तारवार आसले पुरा दर्याच्या उदकाक बुडले. हे दोग जण कशें उपेवन एका आयलँडा वचून पावले, द्वीपाक. नॉर्थ टू आयलँड, मोनीस ना, कोणीय दिसना ती, फकत गुडो. तांची एकच आशा आसली, जाता तितल्या वेगीं फाटीं माय गांवां वचोंक. कशें वचें? तारवाणांत शिप ना, दोण ना, तांकां आसली एकच वाट. ते म्हणाले, हळे आमकां जाता तितल्या वेगीं आमच्या घरा फाटीं वचोचें. बरी वाट खंयची? आतां तेका मोबायला परात, मोबायल ना, कांय ना. ते म्हणाले, आमी दोगी मागया, मागया. मागचें वट्टू बसून मागचें नाका. आनी कशें? तूं मुडला बसूं, हांव फाटला बसतां, तूं इश्टाक बस, हांव वेस्टाक बसतां. जायत एकलो इश्टाक गेलो आनी एकलो वेस्टाक गेलो. बसले, मागणें गेलें. पयलें कालें जालें तांकां भूक लागतालें, भूक लागतालें. देखून बसले आनी दोळे उबारून सर्गा दिश्ट लावन मागलें, हे देवा म्हाका भूक लागता. आनी त्या वेळार तो कोण पळय मुडला बसुल्लो आहा पळय, ताच्या मुखार रूख जाले, फळांचे रूख. ताणें काडलीं फळां, वेगळीं वेगळीं केलीं. पूण फाटला बसल्याच्या मुखार एक्किनात रूख. जाल्यार तो उपासी पडोंक ना. दुसऱ्या दिसा परतून तांणी मागलें, मागलें, हे देवा एक म्हूण एक शिप्प धाड, एक दोन धाड म्हूण. आनी तांचें लक्क म्हणल्यार बरी, आनी एक वताचें गी पयलें,
आमी एकसुऱ्यांगा आमकां एकसूर पण बघता मनीस येना हांगा कोणी येना एकसूर आमी ताजें लक्क म्हणल्यार बरी आनी एक तारू आयिल्लें तेंय सांपडलें अवघडाक तातूंत एक स्त्री आसली खंय ती कशी उपेवण तडीक येवन पावली ती वचून बसली ह्या कुशीन न्ही मूड लागता वचून बसली ह्या भावा सरशीन ताका बारी खुशी जाली येदळ हांव एक सोरो आसलो आतां एक स्त्री आयली न्ही कंपॅनियन म्हूण सांगून संतोष पावलो पूण ह्या भावाक कोण निनात जाल्यार तुका एक सूर पण बोगणातलें मागलें ताणी तिसऱ्या बोटी आनी तांचें लक्क म्हणल्यार बरी शिप्प आयलें आनी एक आयलें आनी ओ भाऊ बाय खुशी जाली हाका त्या स्त्रियेक घेवन उठलो आनी एक शिप्प आयलो आनी हांवें मागिल्लें शिप्प आयलो आनी हांव फाटीं वेता म्हणून त्या स्त्रियेक काण घेवन त्या तारवाक पांय तेंकताना ताका एक ताळो आयकलो तूं खंय वेताय आनी तो म्हणलो हो हांव हांव फाटीं म्हज्या घरा वेतां पळय हांव घोडां सांपडलो हांव बाचाव जालो देवणांक आयलो हांवें मागलें देवान म्हाका जेवंक दिलें हांवें मागलें म्हाका फळां दिलीं हांवें मागलें म्हाका स्त्री कंपॅनियन दिली सांगातीन हांवें मागलें जाल्यार शिप्प आयलां हांव आतां फाटीं वेचो तो ताळो म्हणलो भोव बरें पूण तूं हांगा कसो आयिल्लो हांव म्हज्या एका इश्टा सांगात आयिल्लो आतां फाटीं कशें वेताय ताका सोडून वेताय न्ही ना ताका कोणी कंपॅनियन मेळों ना तो असो न्ही मेळटा पर्यंत म्हाका मेळ्ळें आयकली हांव वेतां हांवें मागलें देखून म्हाका देवान दिलें ताळो म्हणलो जर तुज्या त्या इश्टान मागोंक नातलें तूं वेतो नाय जर त्या पाडला बसुल्या तुज्या इश्टान मागोंक नातलें तूं आज वेतो नाय हो अजाप जावन विचारता ओ आतां हांव वेतां ताणें मागिल्ल्या वरवीं तर हांवें वेचात आसतलें ताणें मागिल्लें कितें हांवें वेच्या बरी ताणें मागिल्लें कितें बाबा ताळो म्हणलो ताचे लागीं एकच मागणें आसलें आनी तें हांवें आयकलें खंयचें मागणें तें फाटला बसुल्लो तुजो इश्ट म्हणटालो ये देवा मूड लायकलो बसलो आनी म्हजो इश्ट ताचें मागणें आयक ये देवा मूड लायकलो बसलो आनी म्हजो इश्ट ताचें मागणें आयक देवान कोणाचें मागणें आयकलें दोगांचें मागणें आयकलें आनी एकल्या खातीर मागचें कितलें गरजेचें पळया वा ताचे की चड मागणें कितलें फळां दीक पळय हाणें मागलें हाका मेळ्ळें ताणेंय मागलें ताका कांय उणें जावना म्हजेच खातीर मागचें एक मागणें जाल्यार आनी एकल्या खातीर मागचें तें भोव अर्थभरीत मागणें इंग्लिशान तें पत्र आसा न्यू लिडर म्हणून 15 दिसां फुडें तें येता तातूंत एक स्वारस्य बरें घडीत घडलें तुमी वाचलां गी आयकलां गी हांव नेना तातूंत केरळाच्या त्रिशूरांत घडलें तें 2 वर्सां आदीं केरळांतल्या त्रिशूरांतल्या एका फिरगज मदर तेरेजाक समर्पण दिल्ली ती इगर्ज ती 9वी वा 9व्यान ते बांदताले पूण तें इगर्जें काम सुरू केल्लें आखेर करूंक पयशे नातले देखून एक दीस त्या फिरगजेचो विगार एका मिसाक आयल्या त्या गाड्या उलोवन म्हणटा मदर तेरेजा समर्पण दिवंक आमी इगर्जें काम सुरू केलां आखेर करूंक पयशे नात तिची एक रेलीक हाडन कोलकाता तावन हांगा स्थापन करी जे कशें करचें कोणें वेचें कितें करचें हांव नेना पाद्र्याबाण हें सांगिल्लें आयकून त्या फिरगजेंतले ते एक जण तांची प्राय 50 जागी व्हड जॉय विन्सेंट आनी जॉर्ज ते एक जण आतां एक कोंत काण घेवन सरी सुमार
650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. त्रिशूर तान कोलकाता 2650 kilometers. 2650 kilometers 5 वाटेन सोलोन कोलकाता बाहेर सरले. 2650 किलोमीटर सोलोन कितले दीस लागतीत? 62 दीस 62 days. आता एक कोंत तोंडांत एक मागणें इरादो ताणें सुरू केलें गरजेचें काम संपोवचें आनी म्हाका कोलकाता वचून मदर तेरेसाची रेलीक हाडिचे. गेले ते ओरिस्सा पावले. खंय ओरिस्सा पावतना विगाराचें फोन आयलें तांकां. खंय आहात तुमी? आं तुमी येया फाटीं येया. इगर्ज कंप्लीट करतात आसले पयशे जाय पुरते पयशे आयल्यात. तुमी फाटीं येया. इगर्ज कंप्लीट करच्यात आसले जाय पुरतो दुडू आयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे तिग जण भाव आतां ते कोंत मात्र न्ही काळजांत इगर्ज मंचे हे देवडलें प्रोजेक्ट काणकोण 2650 किलोमीटर सोलोवन गेले. थंय पावले. तेन्ना रेलीक हाडली. पळया तूं कितेंय माग भावा, कितेंय माग भयणी, देवाक तें व्हडलें न्हय. तुवें मागलें देव तुका दिता. मागण्यान उबारलेले 2 हात, मागण्यान उबारलेले 2 हात संवसारांतल्या चड मिलिटरीच्या की बळादी खंय. द 2 hands raised in prayer are powerful than the entire military of the world. Praise the Lord, praise the Lord. तुझ्या मागण्याच्या हातांत कितलें बळ आहा पळय भावा आनी भयणी. तुजी मिलिटरी, तुजे एटॉमीक बॉम्ब खंयच्याक प्रयोजन ना. तुजें मागणें कितें करूंक शकता. देखून सांग आगोस्तीन आमकां अशें म्हणटा, मागण्यान सर्गाच्या दाराची सावी घाल उक्तें करता आनी सर्गेचीं आशिर्वादां आमचेर वतात. सर्गाचें दार उक्तें करचें कशें? मागणें म्हणली सावी घाल. मागणें म्हणली सावी घाल दार उक्तें करतना सर्गी दाराळ आशिर्वादां म्हजेर देंवोवन येतात. मागणें करूंक ते फकत बसल्यार पुरो. फकत बसल्यार पुरो. दाखल्याक तुमी वस्त्र म्हणटात न्ही. वस्त्र म्हण खंय घालता? सुकोवंक पोता घालतात. वस्त्र घालें करता डान्स करता गे. सुर्या कडेन मागता की म्हाका म्हाका सुकेय सुकेय म्हणून. वस्त्र घाल्ल्या पर्यंत आसता. इल्ल्या वेळार वचून आपण पळया वस्त्र घालें आसता सुकता. मागणें करचें म्हळ्यार तशें भावांनी भयणी. आमकां थोड्यांक मागणें करूं इंट्रस्ट ना, कळना, बूक ना, म्हाका कळना, हांवें मागणें करूं ना. मागणें करचें सिस्टरांनी पाद्र्याबांनी. भावा आनी भयणी तें काडून सोडू. मागणें करचें पाद्र्याबांनी सिस्टरांनी न्हय. मागणें करचें हर एका जिवीन. सांत आगोस्तीन म्हणटा एवरी क्रिश्चन इज ए बेगर. वॉट इज दॅट? एवरी क्रिश्चन इज ए बेगर. मोनीस नीड नॉट बी एवरी क्रिश्चन, एवरी पर्सन. एवरी मोनीस, हर एकलो मोनीस देवा मुखार एक भिकारी. भिकारी घालें करता अम्मा अम्मा अज्जा अप्पा भिक्षे कोडी. आनी कोण भिकारी? आमी पुरा. हांगा येवन घालें म्हणटा आमी बापा पुता पवित्रात्म्या भिक्षे दी. कोणें म्हणचें तें? हांवें. देखून आमी कोण? हां भिकारी. आमी कोण? भिकारी. कोणा मुखार? देवा मुखार. म्हणया गे देवा मुखार हांव एक भिकारी. म्हणया देवा मुखार हांव एक भिकारी. मागण्यांत उबारलेले 2 हात संवसारांतल्या सगळ्या मिलिटरीच्या हातेरांच्या की बळादीक. मागण्यान सर्गाची दाराची सावी घालन उक्तें करता आनी सर्गीत तावणो देवाची आशिर्वादां बेसांवां म्हजेर पडटात. तर मागणें करचें बरें गे पाड. बरें. देखून आमी सगळां मागणें करया आनी मागणें केल्यार आमकां जिवाण भरता. पुरे कंतार आसा.
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ. B38 तुमच्या सोम्याची स्तुतिकरा बुकात तातूंत B38 B38 ते कंतराचा मागणे कर. मागणे केल्यावर अजाबात पळयत पेज नंबर 88 88. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 88. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಸಂಗತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. मागील व्यक्ती पाठ जायना, देव आमचो हात धरून चलयता. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಪವರ್ತಾನ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆನು. ನಂಬಿ ನೀನು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು,
ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬೀಳುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬೀಳುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಒಡೆಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಂಜು ಕರಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಒಡೆಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಒಡೆಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಂಜು ಕರಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನೀರು ಹರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಂಜು ಕರಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬೀಳುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬೀಳುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka Ogalap tuka sumian Jesu, Ogalap tuka Wandan tuka sumian Jesu, Wandan tuka sumian Jesu, Sumian Jesu, sumian Jesu, Sumian Jesu. Tuwe amka, Tuwe amka, Magong ku shikailai, Magong shikailai, Magong ku shikailai, Magong shikailai. Zagden korong ku nahi, Zagden korong ku nahi, Heran ka अन्याय korong ku nahi, Heran अन्याय korong Heran nahi, nas korong ku nahi, Heran nas korong Heran nahi, rodong ku nahi, Heran rodong nahi, Tuwe amka, Tuwe amka, Magne korong shikailai, Magne korong shikailai, Ergan sumia, Ergan Aradan sumia, Aradan sumia, Wandan sumia, Wandan Stuti sumia, sumia, Stuti sumia. भवानी बहिणी आमचो जेजू कितलो बरो पळया ताणें मागणें करूंक शिकयलां लढाई करा मांडे मारा नाश करा आतेरां घाण घेया जीव काडा आतेरां घाण गेल्यांगे म्हळें तुजी तालवार पोत्यांत घाल क्रिस्तांवां कोण कोण क्रिस्तांवां मागणें करची मनशां म्हणया क्रिस्तांवां मागणें करची मनशां आमी पवित्र पुस्तक उक्ता करा सुरवेर जावन आखेर पर्यंत हरी एका पानांत म्हणल्या बरी मागणें करचे दृश्टांत आसात एक थोडे दृश्टांत हांव तुमच्या विवरा नियाळाक दिता अब्राम बावर्त्यांचो बापूय देवा कडेन एका इश्टा भशेन उलयलो तुम्ही घरा वचून वाचा उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 18 चॅप्टर 18 जेनेसिस सोदोम आणि गोमोरा रास करच्या संदर्भात अब्राम मोदे पडलो आणि देवाकडे म्हणालो देवा त्या नीतिवंत नाही आतल्यांक नीतिवंतां खातीर म्हणे राख 50 नीतिवंत असल्यार राखताय की तांकां देव म्हणालो राखता उणें जालें उणें जालें उणें केलें निमाणें 10 नीतिवंत असल्यार ती शारां राखताय की देव म्हणून राखता पळय मागणें म्हळ्यार तें भावा देवा कडेन तुजी जिणी सांगची निज जाल्यार मागणें करूं तुका बूक जाय जें म्हणना जाय बुकान मागणें कोणें बरयल्लें आनी एकल्याक बरयल्लें ऑफकोर्स बायबल आमकां मागण्याचो व्हडलो बूक हो जायजे आनी पयस बी ब्रिवियरी आसा
ती जायचे पूण भूक ना देखून म्हाका मागणें करूंक कळना नाका काळी जाय तो व्हडलो बूक दुसरो मोइजे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय 32 इस्रायल लोकां खातीर मोदें पडटा खावंक जेवंक उदक पिवंक नासल्या वेळार देवा कडेन मोदें पडून तांचे खातीर मागता देवा तांकां राख तो इश्ट कशें मागतालो पळय तांकां राख तांकां जेवंक ना देवान मन्ना दिलें मोइजेचें उतर आयकोन तांकां मांस खावंक ना सुकणी दिली मोइजेचें उतर आयकोन पिवंक उदक ना कडपांतान उदक देवान दिलें भांगराचें वासरूं करतना देवान नाका नाश करता म्हण चिंतना मोदें मोइजे पडलो तांचे खातीर मागं लागलो तांचें मागणें आयकलें तिसरें प्रवादी हरी एक प्रवादी अस्कत मनीस मागण्या वरी तो बळोवन देवा कडेन उलयतलो धाकल्या काणग्या प्रवाद्यांचो प्रवादी एलिया प्रवादी कार्मेल दोंगरार बाल देवाच्या सर प्रवाद्यांक ताणें फकत ताच्या मागण्याच्या बोळान सरकारतान उजो मागोन हाडन मागण्याच्या बोळान बाल देवाच्या बंब्या देवाच्या सर प्रवाद्यां पडकिऱ्या प्रवाद्यांक नास करून सोडलें घरा वचून तुमी वाचा रायांचें पयलें पुस्तक फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 18 फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 18 दावीद राय सलमाव राय दावीदाची किर्तनांत आसा थोडीशीं किर्तनां दावीद आज आमकां किर्तनां मेळटात आमी गायता पूण किर्तनां 150 किर्तनां सबार किर्तनां ताणें बरयल्लीं हरी एक किर्तन मागणें हरी एक किर्तन मागणें कितलें बरें मागणें ताणें केलें ती किर्तनांत आसात दावीद राय देवाक मानवलो राय सलमाव राय ही जेरुसलेमाचें देवाळ बांदले उपरांत ताणें हात उबारून मागणें केलें देव येवन देवळांत रावलो आज देवळांत देव रावचे जाल्यार आमी बेंजार करता बिसाय बेंजार करता पाद्र्या बेंजार करता पूण देव सलमाव राय ताणें मागणें केलें देवाची महिमा भरली म्हणटा पवित्र पुस्तक त्या देवळांत दावीद राय सलमाव राय आनी नव्या सोल्ल्या घेताना आमकां जेजू क्रिस्त आमचो सोमी देव मनीस जालो आमच्या मदें जियेलो सोगी वांजलिस्त दर दर म्हण आमकां दोळ्या मुखार दवरतात जेजून मागणें केलें मागणें करून तो मरुभुमी गेलो तुमी इस्रायला तुमी कोणी गेल्लीं आसा जाल्यार माउंट ऑफ टेम्पटेशन तुमी थंय वचा तो माउंटार पळयतना भिरांकूळ दिसता थंय एक जीव ना थंयसर त्या जाग्यार जेजून मागणें केलें उजवाडच्या आदी मागणें करतालो ताणें मावताचे निर्धार काडूच्या पयलें मागणें करतालो जेजू मागणें केलें बापा लागीं मागणें केलें आप्पसालां खातीर मागणें केलें हेरां खातीर मागणें केलें जेजून जेजू देव तरी ताणें बापा कडेन मागणें केलें साव पावलो ताच्या हरी एका पत्राच्या सुरवेर आनी आखरेर म्हणटा मागा 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 दिनवासी काळजान उपकारी मनान मागणें करा आनी मागणें आमचो आतांचो पाप साहेब आतां पयलींचे बाप साहेबी आनी हो पाप साहेबी सुरवेरत तो ताका इलेक्शन जाल्ल्या पयल्या दिसा ताणें लोकां कडेन म्हणलें म्हजे खातीर मागा पाप साहेब कितें म्हणालो तो म्हजे खातीर मागा अजून जाल्यार तो म्हणटा पाप साहेब म्हणटा घरा वचा आनी म्हजे खातीर मागा भावांनी भयणी आमी हरी एकल्यांनी म्हणो जे हांव एक भिकारी अस्कत हांव म्हणजे तें बोळ ना म्हाका देवाची गरज आसा मागोवंक जाय नीट बसा दोळे दांपा हांवें शिकयलें मागणें कीनपणान बरें कर काही आलोचना करनाकात कोण्णा विशयां चिंतिनाकात मागण्या विशयान मात चिंतचें दोळे दांपा हांवें शिकलें मागणें म्हणा सर्गींच्या बापा अब्राहमा बरी बावर्तान हेरां खातीर मागोवंक म्हाका शिकय मोइजे बरी ताच्या हातीन दिल्ल्या लोकां खातीर मागले बरी म्हजे खातीर म्हज्या हातीन दिल्ल्या म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यां खातीर मागणें करूंक म्हाका शिकय प्रवाद्यां बरी प्रवाद्यां बरी वर्तान बळवंत रितीन मागणें करूंक म्हाका शिकय दावीद राया बरी सलमाव राया बरी कीर्तनांनी मागणें करूंक गितांनी
गायनानी गायनानी आत्मिक काव्यानी काव्यानी मागणे करूंक म्हाका शिकय जेजू बरी जेजू बरी बरी एक दीस बरी एक घडये बरी एका वेळार मागणे करूंक सर्गींच्या बापा म्हाका शिकय सांव पावला बरी मागणे करूंक म्हाका शिकय पापा फ्रांसिसा बरी मागणे करूंक म्हाका शिकय सर्गींच्या बापा हांव तुझें बाळ हांव तुझें बाळ हांव अस्कत हांव एक भिकारी हांव एक भिकारी म्हाका तुझे विने म्हाका तुझे विने बोळ ना सकत ना आदार ना कोणूच ना तू म्हजें बोळ तू म्हजें बुरूज तू म्हजें कोडप तू म्हजें कोटें तू म्हजें ढाळ म्हाका राख म्हाका सांबाळ म्हाका सलय त्यात बापा कडेन तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ हें गीत कळीत आसा आमकां एकीनपणान भावार्थान भक्तीपणान आमी गावया C5 तुमच्या बुकांत कोणा दोळे दांपूण मागणें करत दोळे दांपा आमचो भाऊ तुमकां होमवर्क करता कोणा बूक काणूंक जाय C5 हांव जेजूचें बाळ आवयच्या हातांत एक भुरगें आसलें बरी हांव देवाच्या हातांत एक भुरगें हांव अस्कत म्हाका सोलोवंक जायना म्हाका उलोवंक जायना म्हाका कांय करूंक जायना हांव सोम्याच्या हातांत एक बोळ सोम्याचें बोळ मागता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या 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 हर एक दीस एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या वय हांव बाळ हांव देवाच्या हातांत एक बाळ ताचे सकत हांवें भोगीचे हांवें गूण जायचे तो म्हजो वैज तो म्हजो दातार ताणें वाट म्हाका दाखयचे वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दोळे दांपून तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या भक्तीपणान वाट दाखय काळजांत वाट दाखय सोम्या हरे दीस हरे दीस हरे घडी मुझे संगी रावम वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हरे दीस हरे दीस हरे घडी तूं मुझे संगी रावन वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या दोन्ही हात तुमच्या काळजा कडेन दवरा दोळे दांपा वय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या तूं म्हजो बळवंत राखणदार गारुडाच्या पाकटार बसोवन हांवें तुमकां हाडलां म्हणलां देवा भियेनाकात हांव तुमचो गोवळी तुमी म्हज्यो शेळयो तुमकां राखता दांडोनी बेतकाट घेवन तुमकां राखता म्हणल्या देवा राख म्हाका म्हज्या कुटुंबाक राख म्हज्या बायलेक राख म्हज्या घोवाक राख म्हज्या भुरग्या बाळांक राख म्हज्या नातरांक राख चक्कणांक राख आमकां सोम्या राख आमकां राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या बरें कर राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या
अर्गां तुका सर्गींच्या बापा अर्गां तुका सर्गींच्या आराधन तुका सर्गींच्या बापा आराधन तुका सर्गींच्या स्तुती बापा तुका सर्गींच्या बापा स्तुती तुका तू सर्गींच्या म्हजे बापा मागणे ऐकत आहे तू म्हजे मागणे ऐकत हांवें आहे उलो मारतना हांव उलो मारतना तू म्हाका तू म्हाका ऐकत आहे ऐकत आहे तू म्हजी तू म्हजी मागणी ऐकत आहे ऐकत आहे अर्गां तुका अर्गां वगळाप तुका वगळाप तुका वंदन तुका वंदन तुका भावा बहिणी आमी मागण्याची मनशां संतोष पावया आमकां पाद्र्याबांक ब्रिवियरी दिल्या तुम्ही पळयल्या पाद्र्याबाच्या हातांत ब्रिवियरी आसा प्रेयर ऑफ द चर्च ती सुकोवंक ना आमी सकाळीं दिसा मदें आनी सांजेर तेंच आमकां आस्त आनी वस्त जो पाद्र्याब ती सुकता तो दीस वेता वेता अस्क जाता कुडीन न्हय पडता मागण्याचें बोळ आसल्या शिवाय खंयच्याच पाद्र्याबाक बोळ ना देखून एक सांगणी आसा जो पाद्र्याब दिंबी घालूंक सुकता तो पडता म्हळ्यार दिंबी घालची म्हळ्यार कितें मागणें करचें मागणें मात्र बोळ तें पाद्र्याबा मात्र न्ही तुकाय तुज्या घरा पूत पळय तुज्या घरा नातू पळय नात पळय मागणें करनारांची न्ही कशी आपल्या तांची तोंड चाप्पे भाजोवन गेल्ले मुस्कार फाटीं जापी दिवच्यो अरे एका डोंट केअर करचें मिसा वचनात कुमसार जायनात बायबल आपडनात तेच करीत नात पळय तांची जिणी सुकी दाड आयिल्ल्या बरी उदानांतल्या झाडां बरी मागणें करचें कित्याक मासलेक उदक जाय की जीव जाय जाल्यार उदक जाय जेत मासले काड उदकांतलें मासली मरता सुकण्याक पाकडे जाय की पाकडे जाय जेत पाकडे ना सुकणें उबोंक शकना मनशा मागणें जाय की मागणें जाय अमेरिकाचो अध्यक्ष खंय पयल्यांचो अब्राहम लिंकन तो आसतना मस्त बरी वोटा रावल्लो खंय जी सोलवलो खंय 9 ह्या बटी वोटा सोलवतना ताच्या सेक्रेटरीन म्हळें खंय सायबा तुवें वोटा रावचें बेश्टें देव आमच्या पक्षान ना आमी सोलवता तवळ तो म्हणलो खंय आळे ते सेंटेन्स फाटीं काड देव आमच्या पक्षान ना म्हणचें न्ही आमी देवाच्या पक्षान आसावंगी देव आमच्या पक्षान ना आमच्या मागणें आयकना म्हणचें न्ही आनी कितें म्हणचें हां हांव देवाच्या पक्षान आसा मागणें देवा की म्हाका तुजें मागणें करून देवा उड्डें जायचें दिसता तुजीं फुलां तुजें डेकोरेशन तुजे फाटाकी ते कोणाक देवाक जाय फुलां देवाक जाय फुलां दवरल्या आनी कोणाक मागोवंक जायचें म्हाका देवा फुलां घाल्या सगळो संवसार ताचो न्ही इगर्जेचें डेकोरेशन कर जाय देवाक ना इगर्जेचें डेकोरेशन घाल्ल्यावर हांवें मागणें करून खुशी जायचें म्हाका हां देखून हांवें मागल्यार मागणाल्यार देव ओडी जायना देव लाणी जायना मागणें केल्ल्यावर कोण लागीं येता देवाच्या हांव येता कित्याक जेजून म्हणलें जुआंव सवांजर अध्याय 15 वाक्य 5 कळ्ळें न्हय जुआंव सवांजर अध्याय 15 वाक्य 5 बायपाट गोत्ता अशें तें कळ्ळें न्हय हां अध्याय 15 वाक्य 5 यथेश्ट फळ दितलो हां म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना म्हणयागी देवा विणे हांव कांयच करूंक शकना आनी सांग पावलो ಎಂತ ಅನುಭವಕ್ಕನ್ನು ಪಿಲಿಪಿಗರ ಬರಳೆ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ 4 वाक्य 13 पिलिपिगरा बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 कितें म्हणटा पळया म्हाका बोळ दितेल्या सोवे हांव सर संगती करूंक शकता म्हणयागे म्हाका बोळ दितेल्या सोवे सर संगती करूंक हांव शकता. Praise the Lord. Praise the Lord.
बरो एक दाखलो आसा पोरण्या सोल्ल्यान. तुमी घरा वचोन तो वाचा, हांगा वेळ ना. साम्युएलाचें दुसरें पुस्तक 2 Samuel chapter 24 वाक्य 10 ते 15 मोठ्यान सांगता. दावीद रायन जानागनान केलें, तें देवाक दुखलें आनी देखून देवान दावीद रायाक सांगून धाडलें कोणा मरीपात गाद प्रवाद्याक धाडना म्हळें. हळे तुवें म्हज्या लोकांचें लेख केलें, देखून तुका शिक्षा मेळटली. कितें शिक्षा? तुका कितें जाय वीस 3 वर्सां तुज्या देशांत दुखोळ, 3 म्हयने तुजी फाट धरून येतल्या तुज्या दुस्माना मुखार तुवें पळोवन वेचें, 3 दीस तुज्या देशांत मारीची पिडा. दावीद म्हणालो हांव व्हड अडचणेन सांपडलां. आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया, कित्याक व्हड ताची दया. मनशाच्या हातांत हांव पडना जावं, आमी देवाच्या हातांत पडया. कोणाच्या हातांत पडचें नाका, मनशाच्या पयशांच्या हातांत पडचें नाका. आस्तीच्या हातांत पडचें नाका, दरबार आनी कारबारपणाच्या हातांत पडचें नाका. कोणाच्या हातांत हांवें आनी तुवें पडचे, देवाच्या हातांत पडया. दाविदाच्या मागणें म्हणया आमी देवाच्या हातांत पडया, कित्याक ताची काकुळत वर्ती. परतून म्हणया आमी देवाच्या हातांत पडया, कित्याक ताची काकुळत वर्ती. कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार खंयचें वखद सक्सेस जालें? निमान आमी सगळ्यांनी कालें केलें, दिंबी घालून कोणा कडेन मागलें आनी आमकां कोणें राखलें? तें पुरो आमकां मागण्याचें बळ कितलें गे म्हणून. कशें मागचें? मागणें करची रिती साबार आसा. बुकूत जायचें म्हणना, इमाजत मुखार आसचें म्हणना. काळी गरज आसा, मोण गरज आसा. भावार्थान मागचें, बरवशाण मागचें, उर्बेण मागचें. घरा पळयात तेच करतना कालें करतात. नमाण मरी 1 रुपया मरलेले, मोबायल पळयलें. नमाण मरी 1 रुपया मरले, तेणें पळयलां. हें मागणें न्ही, ही आमकां संवय जावन गेल्या. बसुल्या करतना उठोंक ना बाबा, तुवें मागणें करचें म्हळ्यार. टीव्ही तें ऑन आसा, हांगा तेच ओकोवलो तेच. 15 मिनटां तुजें मोबायल ऑफ करूंक जाता. आमच्या दियेचे मंगळू दियेचे फिरगत आसा, बाजाल फिरगत आयकल्या तुमी? तें तांणी फिरगजेंत निर्धार काणयला. सांजेर 8 वरां तावन 9 वरां पर्यंत मोबायल ऑफ. तुमच्या फिरगजेंत निर्धार करा. सेंत 8 to 9 all mobiles off. All will spend their time in a prayer. खंडित. देखून आज घरा वचून आमी एंत करचें बेस्त रितीर म्हळ्यार हेणें आयकोन हेणें करचें धाडचें न्ही. तोळ म्हाजी न्ही. हांव सुरवेर्त म्हळें मागणें केल्ल्या वरवीं रेतीर केल्ल्या वरवीं हांवें आनीक इल्लो बरो जायचे, सुदारचे, नवी व्यक्ती जायचे. भावार्थान बरोवशान मोगान उर्बा आनी ताण आसचे. उपकारी मनान मागणें करीचे, दिनवासी काळजान मागणें करीचे, कालतेपणान मागणें करचें. मागणें करतना केदाळ इल्लें म्हणी दिंबी घालीचे. दिंबी घालून तांकां कळना, तें कळटा. नाल्यार कालतेपणान अर्दें मुखार दिवन मागणें करचें न्ही, तें मागणें न्ही. तुजेले कितले बरे गूण आसूं गी बरो, कालतेपण ना. गरवी, हट्टी, हांकारी तुजें मागणें देवा मुखार पावना. कित्याक लुकाचो अध्याय 18 फारिजेव आनी सुंकाकार मागणें करूंक गेल्ले. गरवी आनी हांकारी ताजें मागणें आयकोना, पूण सुंकाकाराचें मागणें आयकलें म्हूण वाचता आमी. देवा मुखार कालतें जायचें. देखून आमी केदाळे ही गरजे भितर रिकतना पयलें कालें करचें, कालें करचें, देमी घालची. आतां बरो कुशाणां बसयल्या न्ही,
आमचे दोंपरा म्हळ्यार आपणून कशी आहा दोंपरा तुमची कापसां बरीं आहात. ल्हान आसतना खंय दिमी गेल्ली थोड्यांनी बापायन मिठाचेर दिमी घालयल्या थोड्यांक चड जालें म्हणना रेवेर दिमी घालयल्या पूण आमकां मागणें करतना सुरू करतना दिमी घालूनच सुरू करचें. आनी 5-6 कोण तेच पेटयतना दोनी हात खंय आसताले ते जाल्यार मोबायलान आसतली एका हातान मोबायल उखलून धरूंक हात उबारन मागणें करचें आसलें अल्तारीक पळोवंक आसलें. आनी आमचे आवय बापूय मस्त शिकपी न्ही पूण तांकां एक शिकप बरें आहलें. खंयचें शिकप तें मागण्याचें शिकप. आनी आमकां देवाची वळख देवाची भिरांत मागण्याचें करून आवय बापाय फाटीं उलयनातले आमी आवयक आनी बापायक आमी फाटीं उलयलें आनी आमकां गोत्तो ना फाटीं उलोवचें म्हळ्यार कितें गोत्तो ना. आतांची भुरगीं समज उलोवंक शिकच्या पयलीं आवय बापाय फाटीं उलयतात. समज उलोवंक कळना तेन्ना फाटीं उलयता. कोण पळय देवाक जी भिरांत ना तांकां आवय बापायची भिरांत ही ना. कोणाक देवाची वळख आसा कोण मागणें करता कोण दिमी घालता मागण्याची व्यक्ती देवाची ताका वळख आसा. दुखेस्त आनी कालतें काळीज मागणें करतना कोच्चुवचें न्ही. हांवें ते गुडे बांदले हांवें हें दोंगर बांदलें हांवें तें केलें हें केलें हांवें कांय करूं ना हांव फकत ती चिमटी धूळ. वा मादार तेरेजान म्हणल्यार बरें म्हणोजे आमी हरी एकलो देवाच्या हातांत एक पेन्सील 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 घालें करता वय करता कोणें ताका दरीचें न्ही पण पेन्सील दवर म्हळ्यार सोडोवन दी पळय पेन्सील एक धर खंय व्हडलें आर्टी तयार करता वय की न्ही. तर पेन्सील कोण हांव पेन्सील कोण तूं दरीचें कोणें देखून फादर आल्पानान येदी व्हडली गज बांदली हांगा धरलें कोणें देवान. तुवें व्हडली एस्टेट बांदल्या व्हडलें घर बांदलां व्हडले पयशे आहात धरलें कोणें तुका तर तुवें घालें म्हणचें देवाच्या दायेन हें सगळें. देखून मस्त तुमच्या घरान हांव दवरलां कळ्ळें म्हणून डिवायन ग्रेस डिवायन ग्रेस हिज ग्रेस ग्रेस देवाची दया कोणें दिल्लें देवान दिल्लें. देखून मागणें करची व्यक्ती अशें आसता. थोड्या फावटी मागलें सक्कर तुका मेळचें ना कोण ना. देखून सांत आगोस्तीन आमकां म्हणटा माला माले माली म्हळ्यार माला म्हळ्यार तुवें मागलें पुरो मेळना. वय तुजें घरा भुरगें म्हणटा मम्मी मम्मी तो उजवा पळय ताका हांवें बोट घालीचें स्टवाच्या उज्याक बोट घालीचें म्हणटा तूं घाल म्हणटाय वय पुता घाल तुजें बोट म्हणटाय घालें जाल्यार म्हाका सासणाच्या सासणाक घालचें ना बोट मागीर. मम्मी तें 5वें दिसता पळय तें म्हाका दी तरणी मिरसांग भुरग्यां दिता तूं खावंक वा मम्मी म्हणटा तें बोतलीन घालें पळय कलराचें तें दी विस्की तुका दिना मम्मी दिना कित्याक ती जाणा विस्की तुका नाका पुता तरणी मिरसांग नाका तुका. देखून तूं थोडे फावटी मागताय जावं पुरो मेळना माला माले चूक वाटेन हे देवा म्हाका 10वे क्लासीन परिक्षा आसा म्हाका पास कर हांव वासिना जायत गे पास आसा गे तूं ना पास. हे देवा डॉक्टरान म्हाका सर्जरी करूंक सांगल्या सर्जरी करी जेत्त म्हळ्यार म्हाका सर्जरी नासतना पास कर गुळयो म्हाका खावंक नाकात वखद म्हाका काण घेवं नाका कशें गूण जावचें देवाची कशी करची. माला माले माली माली म्हळ्यार हेरांगी राद्यान म्हज्या शेजाऱ्याच्या केळम्यान व्हडले व्हडले गडाय जाल्यात बरें वारें पावस येवन पुरा गडाय पडोवन दी धरणीक. शेजारच्या लिल्ली बायाच्या गळ्यांत गोळो त्यो हाड पडला नेकलेस तितलें जडायाचें कोण मनीस सोर नरून दीत. हें कशें मागणें आयकोवचें. देखून माला माले माली तुवें मागिल्ली वस्त करेक्ट गी पळय मागलो इरादो करेक्ट आसा गी पळय मागची वाट सारकी आहा गी पळय. देव म्हजें मागणें आयकना म्हणचे व्यर्थ. देव मागणें आयकता पूण तुवें मागतना कसो मागताय तें गरज. देखून हांवें आनी तुवें संपूर्ण भरोसो दवर भक्तीपणान भावार्थान मागचें. कितें जाला देव मागणें आयकता. नंबर 1 भावार्थान मागणें करतना संपूर्ण भावार्थान माग मेळटलेंच.
एकट्यूर आडकळ मेळटलेंत म्हाका हांवें हें मागलां मेळटलेंत पूण हांवें म्हज्या आवयच्या भलायके खातीर मागतना एखाद्या वेळा तिची भलायकी बरी जायना जाल्यार तिची साकरी करची हांव पळय म्हाका भलायकी आसा हांवें तें दिलां हांवें देवान म्हाका म्हज्या आवयच्या बऱ्या भलायके खातीर हांव मागतना तिची भलायकी बरी जायना जाल्यार तिची साकरी करची म्हाका भलायकी आसा तिच्या ट्रिटमेंटाक जाय जाल्ले पयशे देवान म्हाका दिल्यात पळय देवान म्हाका दिलां आज हांवें घराचें काम करतना पावस आयलो जाल्यार फाल्यां कामाच्यांनी येना म्हणलें 10 जण चडत आयल्यात तर देवान म्हजें मागणें आयकलें आयकता मागलें आनी एका रितीन मेळटा भावार्थान माग दुसरें बोगसाणें दिवून माग जेजू म्हणटा पळया ह्या शिवाय मागण्या तुमी उबे रावतना कोणाची तुमकां कांयपुणी विरोध आसल्यार तांकां बोगशिया मार्काचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 25 दुस्मानकाय दवरनो राग दवरनो मागणें केल्यार मागणें आयकना जेदून तुम्हाला मार्काचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 25 कालतेपणान बोगसाणें दिवन मागणें कर मागणें आयकत तिसरें वोंटांनी मागचें न्ही म्हणा मंत्रां घालची न्ही मागणें काळजांत तावणयेचें बगजे तुका काळजां कितें जायचे दुखोजे बगजे समाधान जायचे तृप्ती जायचे आशा थांबचे कशें पळय आशा थांबता आयस्क्रीम खाताना बिर्याणी खाताना जागो पळयतना मागणें केल्ल्या वरी तृप्ती बगजे तुका भावा आनी भयणी हांगा तूं आयला आनी आज फाटी येतना तुका बगजे वय आज हांवें मागणें केलें वय जेजू कडेन आज हांवें मागलें लंबू मागणें 4 पेजी सांगचें म्हणना भोक्तीपणान काळजांत तावण आनी तिसरें तुजे खातीर मात्र न्ही हेरां खातीरय माग सदां आंगडी गेल्ल्या बरी अंगडी वचून घालें करचें म्हाका च्या पिठो दी कापये पिठो दी साकर दी लसूण दी पियाव दी मिरसांग दी तेल दी गोव दी पीठ दी तें दी हें दी दिलें पुरा बॅगान घालें काण म्हूण आयलो सीदा आमी मस्त बडी चिंतचें देव एक शॉपकीपर म्हणून वचून दिसताचें तें दी हें दी हें दी तें दी हें दी जालें बॅगान घालें हाडलें आयलो दिमी गेलो देवा म्हाका तें दी म्हाका हें दी हें बापाचें पुताचें पळयतात म्हजें हांवें जालें मागणें दांत एक मागणें मास जालें तर दांत आनी 9 आसा कळ्ळें तें आराधनाचें मागणें एडोरेशन प्रेयर ऑफ एडोरेशन अर्गां आराधन होगलाप वंदन स्तुती महिमा उणें म्हळ्यार 5 मिनटां त्या तुज्या मागण्यान अर्गां तुका आराधन तुका होगलाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा ओडला आमी केलें तें फस्ट प्रेयर ऑफ एडोरेशन नंबर 1 नंबर 2 प्रेयर ऑफ थँक्स गिवींग अर्गां दी देवा बरी भलायकी दिली आई म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हाका काम करून बोळ दिलाय गटाय दिलाय तें दिलाय हें दिलां अर्गां तुका अर्गां स्तुती तुका तुवें केलें उपकारी म्हण उपकारी काळजां दिनवासी मोनान सोम्याक अर्गां दिव्यां तें 2 प्रेयर नंबर 1 एडोरेशन प्रेयर नंबर 2 थँक्स गिवींग प्रेयर नंबर 3 इंटरसेशन प्रे फॉर अदर्स आमच्या विघरा खातीर आमच्या गुरकारा खातीर म्हज्या सासूमाई खातीर म्हज्या सुणे खातीर जावया खातीर नातरां खातीर भुरग्यां खातीर तांचे खातीर हांचे खातीर माग कितल्या जाणां तुवें सांगलां मागता 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 हांव कोणाय म्हळां आसतलें तुमकां येताना खंय येताय कालमाड येता काल येताय रेत्रेक येता म्हजे खातीर माग जायते कितें म्हळां तुवें ओय बा हांव मागतां मागलां हेरां खातीर माग नंबर 3 आस्पोन आसल्यां खातीर माग दुर्बळ्यां खातीर माग बरो एक सरकार येवंक माग नंबर 3 लास्ट आतां तुजें बॅग उक्तें कर सासू दी म्हाका मिरी दी म्हाका लसूण दी म्हाका साकर दी सांग म्हाका देवा लास्ट तुजें लास्ट युअर निड्स युअर पर्सनल निड्स सो वॉट आर द 4 टायप्स ऑफ प्रेयर कम ऑन आराधनाचें मागणें नंबर 2 अर्गां दिवचें मागणें नंबर 3 हेरां खातीर मागणें नंबर 4 म्हजे खातीर मागचें बोगसाण्याचें मागणें हें मागणें मागतना खंडीत जावन दादोसकाय जाता तर हें सगळें सांगता गेल्या हो आमचो नियाळ केर करया तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हज्या जिविताचो वर्तो आदार तूं म्हाका तूं असल्या पुरो म्हणलें गीत आसा
देवा कडेन मागतना पयशे भांगार आस तें बरें जायचे तें सेकंड फस्ट देव तुंच पुरो सोमी आमी कोणा आसिनो सो तुजे लागीं आसा उतरां सासणे जुयताय म्हणलें सा पेद्रोन त्याच सोमे कडेन मागया तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो पान 73 73 B5 तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो कळी बरो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो कळी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मानातान तण पारो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मानातान कण पारो तुंस पुरो सौम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी भरो तुंस पुरो सौम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी भरो आदार म्हाका तुंस आदार तुंस सरगार म्हाका पावोवचें वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पत्की मनशांक माप उदार तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरगार पावोवचें म्हणया तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरगार पावोवचें वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पत्की मनशां माफुदा वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पत्की मनशां माफुदा तुंस आधार सौम्या तुंस आधार तुंस सरगार पावोवचें तुंस आधार सौम्या तुंस आधार तुंस सरगार पावोवचें तुंस आदार तुंस आधार सौम्या तुंस आधार तुंस सरगार पावोवचें तर भावा भयणी जेजू तमचो आदार तोच आमचो आसरो तोच आमचें सर्वस्व दादोशी जावया संतोश पावया आनी आतां मागण्याची दोन उत्तम रिती आसात एक सक्रामेंताचें आराधन आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान सक्रामेंताचें आराधन करचें म्हळ्यार सुम्याच्या उस्क्यारत रावचें सुम्याच्या बोगलेन रावचें ताच्या अर्द्या कुर्शीन तकली दवरून रावचें तो येवकारेस्तलो जेजू आमचे भितर मुखार येता मुखलीं वरांय मुखले वरी त्यात मागण्यांत करसूंच्या आयतीं जावया सोमी हांगा येवकारेस्तां येताना दिंबियांनी पडून ताका आराधन करून दुलोब जेजू मोगाळ उदार म्हणलें गीत गावन ताका आमचे मदें त्यात मागण्याच्या स्पिरितान आमी स्वागत करया Jesu mogal uda Kito mo var ishtam so Amche sangeeti satra auta Ka samban salata Tache bagat erkon asa Sampun pritmo kertolo Taso sangatam kantita Wanto teibik mogaso Ta
Che bagar her ko asa Sempun prit mo kertolo Ta so sangat am kanti Wando thấy việc mo kaso Các ulta ji ki thi orti Pe mo ti so toyoto Quê chiếc ớt bé cột đồn tơ ta Là sớt ta ta nè ta Ba pati ta ta ka opu Kur peshe la ne trời ta Play sức mas tăng ca ca Chế tới tô ek sa ta Ba bhakti ta ta ka opu Kur peshe la ne trời ta Play sức mas tăng ca cao Tanche tento exalta बाबा बहिणीनो म्हजे विने तुम्ही कांयच करूंक शकनात म्हणलो जेजू ताचो आधार ताची कृपा ताची मजत आमकां दिवच्याक ह्या पवित्र उंड्यार लिपोवन आमचे मुखार आसा आमच्या सोम्याच्या सांगाता रावचें ताचो सांगात भोगचें उत्तम मागणें श्रेष्ठ मागणें जशें भिजलें वस्तर सुर्याच्या किरणांत सुकता संतोष पावता हांव ती व्यक्ती सोमी म्हज्या देवा मुखार दिंबियांनी आसा सोमी म्हाका पळयता आनी हांव ताका पळयता हें सोबीत मागणें हांव देवाक पळयता आनी देव म्हाका पळयता म्हणलें चिंतपुत्त एक मागणें वंट आनी उतरां भायर येजें म्हणना आत उबारी जें म्हणना सोमी म्हाका पळयता आनी हांव सोम्या पळयता हें चिंतपुत्त व्हडलें एक मागणें सोम्याच्या पांयां तळा बसल्या मोरये बरी हांव ताच्या पांयां तळा बसतां तो म्हाका पळयता हांव ताका पळयतां सोम्या हांव एक भिकारी तुजे मुखार तुज्या पांयां तळा बसलां हांव तुका पळयतां तूं म्हाका पळयताय म्हज्या दिश्टीच्या गे हजार वाट्यांनी बळादीक तुजी दिश्ट म्हज्या अस्कत काळजाच्या की हजार वाट्यांनी बळवोन तुजें काळीज म्हज्या मोगाच्या की हजार वाट्यांनी बळादीक तुजो मोग तुका उलो मारतां म्हज्या मागण्याच्या सावयेन तुजीं दारां हांव उगाडतां सर्गिंतान कुरपेचीं बेसांवां म्हजेर आनी हांव मागल्या सगळ्यांचेर देवण येवन दीत मोगळिश्टाची सोम्या सासनाता मोकतेल्या मानता सायबा तुजो पण करता नमस्कार सा तू आमचो इश्ट आसना जी सतास काबारी निर्मी आमी बोगून तुका रूपागी सरकारी सा तू आमचो इश्ट आसना जी सतास काबारी निर्मी आमी बोगून तुका रूपागी सरकारी
एक घडी बरो जेजू कोत्तो पळोवया. 120 मागणे आमच्या काळजांतान वाळोवन दी. आराधनाचें मागणें, दिन वचण्याचें मागणें पयलें वाळोवन दी. तुमची जाप आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. पवित्रांतल्या सक्रामेंतल्या जेजू सर्गिंतां देवलेल्या जिविताच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आंजाच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू सर सुवादाच्या सर्गींच्या उंड्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू संवसारांत जिवी दितेल्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमचे आत्मे दादोशी करतेल्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमचे संग रावतेल्या आमच्या इश्टा आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमच्या बोऱ्या गोवळ्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू सर्गींच्या दरवट्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमची दुकां पुसून काडतेल्या आमी तुका आराधन सक्रामेंतल्या करता. जेजू आमचे मागणे आयकतेल्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमची सगळी पिडा गुण करतेल्या आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमच्या जिविता आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमकां सर्गा पावोवच्या वाटे आमी तुका आराधन करता. सक्रामेंतल्या जेजू आमच्या जिवीत आनी जिवानपणा आमी तुका आराधन करता. आराधना वंद करो जीवाने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता. तुमचे इतल्या काळजांतावन मावनपणान तशेंत गायन करा. तुमची जाप अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सोम्याची आयचो सुबीत दीस आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची तुज्या पवित्र काळजा समर्पिल्लो नवो म्हयनो आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची माय म्हयनो तुज्या आवयक मायक समर्पण दिल्लो म्हयनो आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची 30 आनी 1 दिसांनी आमकां राखून आनी सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची म्हयन्यांत आमकां आपायांतल्या अणवरांतल्या विघ्नांतल्या राखण व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची पिडे शिडेंतल्या आपाय अणवरांतल्या राखण व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका आमकां सोम्याची दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आमच्या भुमीचेर पावस तुवें धडरल्या खातीर अर्गां तुका आमच्या सोम्याची भुरग्यां बाळां मोगाच्या तुवें बेसांवांनी भरुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्याची अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दरिया अर्गां तुका आता आनी सस्ता. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 35 वाक्या 5 तान आमी अशें म्हण वाचता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी जो स्वादीक परमळो माहोण तशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानूं वता. अशा बलिदानाचो उडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण दाखयनाका. हस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान
प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका फाटीं दितलो. 7 वांट्यांनी तो तुका फाटीं दितलो. तर सर्वेस्परा मुखार म्हजी जिणेंत हांव ताका दितां. हांवें 1 वांट्यान दिल्यार 7 वांट्यांनी तो म्हाका फाटीं दिता. देखून देवाक दिवंक इमटेपण दाखयनाका. उदार जा, दादोशी जा. देवाक दिल्लें वाड असला समेत फाटीं दिता. पयशां रुपार न्हय जावं पुरो, भलायके रुपार, आशिर्वादा रुपार, देवाच्या बेसांवा रुपार तुका मेळटलें. दी. कितें दिवया? पयशे देवाक नाकात, वस्तू देवाक नाकात. ताका जाय आमच्या काळजाचो मोग. तर आमी कोण दिम्यानी आसा, दिम्यानी आसूंक जाय. दिम्यानी आसून तूं बरें मागणें ताका भेटून म्हणया, तुजो हांव मोग करतां, तुज्या पांयां तळां हांव रावतां, तुजे संगी हांव समकतां. तुका फाटीं तुका दिवं कितें तो हांव फाटीं सरचो ना म्हणल्यार गीत आसा. तुजो हांव मोग करतां म्हणल्यार म्हाका कळटा तें. काळत्या काळजान, दिनवासी मोनान, बोगून, समजून, जाणा जावन आमी हें गीत गायन करून आमकां आमी सुम्याच्या पांयां समर्पण दिवया. तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुजो हांव मोग करतां आतांनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचो ना. तुज्या पांयां तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचो ना. हांव फाटीं सरचो ना. हांव फाटीं सरचो ना. वय सोम्या, तुज्या पांयां तळां आमी रावतले हांव. तुज्या वाटेन आमी चलतले हांव. तुजे संगी आमी गायतले हांव. इत्त आमची मागण्याची जिणी. तुका जावं वर्गां, तुका जावं वगळाप, तुका जावं वंदन. बाबा भयणी, आसतावन आमी जून म्हयनो आरंभ करता. जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पण दिलो म्हयनो हो. आनी आसतना आमी मागणें करतले हांव प्रत्येक जाण. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज. म्हजें काळीज कोणाच्या काळजा सारकें जायचे? जेजूच्या काळजा सारकें. देखून सांब पावलो आमकां कितें म्हणटा पळया. कोलोसेकारां बरोवन अध्याय 3 वाक्य 12. अध्याय 3 वाक्य 12 घरा वचून परतून तें वाचा. कोलोसेकारां बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 12. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें, सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुरचोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. भावांनी भयणी, सोम्याचें आमी आराधन केलें, अर्गां दिलीं, ताच्या पांयां तळार रावता म्हणून आमी बसयलें. आनी आतां मागया आमकां हें 5 नोमनेचें
काळीज दी म्हूण. पयलें कणवळायेचें, हेरांचें कश्ट समजोवचें, हेरांचें दूख समजोवचें, हेरांची भूक समजोवची. जेजूक तें आसलें. ताका बिरमोत दिसली, दयाळाय भोगली. आमकां बिरमोत दिसून दी. तुमची जाप सोम्या म्हाका कणवळायेन बरो म्हणया. सोम्या म्हाका कणवळायेन बरो. रडतेल्या सांगाता रडोंक सोम्या म्हाका कणवळायेन भर. कश्ट तेलांचे कश्ट समजोवंक सोम्या म्हाका कणवळायेन भर. भुकेल्ल्यांक जेवंक दिवंक सोम्या म्हाका कणवळायेन भर. ताणेल्ल्या पियोंक दिवंक सोम्या म्हाका कणवळायेन म्हज्या भर. बायलेचे म्हज्या गोवाचे कश्ट समजोवंक सोम्या म्हाका कणवळायेन भर. हेरां खातीर हांवें त्याग करूंक सोम्या म्हाका कणवळायेन. हेरां खातीर हांवें निस्वार्थी जावंक. सोम्या म्हाका कणवळायेन बर. आनी दुसरें दयाळायेचें काळीज. इंग्लिशान म्हणटात कायंडनेस. दया दाखयतली कितली बागी तांकां दयाळाय मेळटली. प्रद्वारी स्त्रीयेक जेजून जजमेंट वाचूंक ना. पिडेस्तांक जेजून जजमेंट वाचून धरती करूं ना. दयाळायेन तांकां आपडलें, तांकां गूण केलें. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी तो तशें, हें अशें, ताची जीब लांब, हाचे पांय मोटवे, ताचो कल्लार काळो, वो मोटो, हें जजमेंट वाचचें नाका. कायंडनेस, दयाळायेन सोम्या आमकां बरो. दयाळाचें काळीज आमकां दी म्हूण मागया. तुमची जाप सोम्या म्हाका तुजे दयाळायेन बरो. सोम्या म्हाका दयाळायेन बरो. हेरांच्यो सुखी पळय नासतना रावोंक सोम्या म्हाका दयाळायेन भर. हेरांचेर झडती करिनासतना रावोंक सोम्या म्हाका दयाळायेन भर. हेरांचेर म्हाका राग सडटाना सोम्या म्हाका दयाळायेन भर. हेरांच्यो कोडी काडया म्हण बगताना सोम्या म्हाका दयाळायेन भर. हेरांक दुखोवची उतरां उलोवया म्हण बगताना सोम्या म्हाका दयाळायेन भर. कणवळायेचें दयाळायेचें काळीज. आनी तिसरें दीनपणाचें काळीज. लोवलीनेस, कालतेपणाचें काळीज. ह्युमिलिटी. कालतें जातेल्यांक देव वर्तो करतलो म्हळें सोम्यान. कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो. बापान ताका वर्तो केलो. आमकां कालतेंपण मागया. कालतें जाल्ल्या शिवाय सर्गार रिगोवंक जायना. अर्दें मुखार दिल्यार वयर चडोवंक जायना. कालतें जावया. जाप सोम्या म्हाका कालतो कर. सोम्या म्हाका कालतो कर. म्हज्या वडिलां मुखार, सोम्या म्हाका कालतो म्हज्या कर. बापाय मुखार, सोम्या म्हाका कालतो म्हजे कर. आवय मुखार, सोम्या म्हाका कालतो म्हज्या कर. मालगड्या मुखार, सोम्या म्हाका कालतो म्हज्या कर. आत्मीय वडिलां मुखार, सोम्या म्हाका कालतो तुज्या कर. सगळे पदवे मुखार, सोम्या म्हाका तुज्या कालतो सगळे कर. सक्ते मुखार, सोम्या म्हाका कालतो तुज्या कर. जानवाये मुखार सोम्या म्हाका हांवें कालतो कर. बोडाय उल नासतना रावोंक. सोम्या म्हाका कालतो कर. आनी चवथें काळीज मोवाळायेचें. मीकनेस. सादो आनी बळो. रागार जावंक सवकास. मोगान भरपूर. सादो बळो जावंक. एकत फुडें राग येनासतना इल्लें सोंसणीक जावंक. तुमची जाप सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती कर. सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती कर. समाधानान भरलेली सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती कर. हेरांची बेपारवा करिनासतना रावोंक. सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती कर. हेरांच्यो सुखी दाखिनासतना रावोंक. सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती कर. हेरांच्या सुखी मुखार म्हजे दोळे दांपोवंक. सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती कर. हेरांच्या सुखी मुखार म्हजी जीब दामून धरूंक. सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती हेरांक कर. गुण्याव करिनासतना रावोंक. सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती हेरांक कर. सदांच भोगसूंक. सोम्या म्हाका मोगाळ व्यक्ती कर. आनी माणें सोंसणीकाय सोंसून व्हरूंक. सोंसता. आज सोंसता, फाल्यां कळीत ना. सोम्यान सोंसलें क्रुसाच्या मरणा पर्यंत. आर्ग्युमेंट ना. फाटीं जाप दिवंक ना, फाटीं उलोवंक ना. जाप
सोम्या म्हाका सोसणीक कर सोम्या म्हाका सस्नीक कर म्हज्या कुटुंबांत सोम्या म्हाका सस्नीक कर म्हज्या कुटुंबांत वडिलांनी म्हाका बूद सांगताना सोम्या म्हाका सस्नीक कर वडिलांनी म्हाका तिदविताना सोम्या म्हाका सस्नीक म्हाका कर पिडा येताना सोम्या म्हाका सस्नीक म्हजें कर रीण सडताना सोम्या म्हाका सस्नीक म्हाका कर रगले सडताना सोम्या म्हाका सस्नीक हांवें कर ती जावया म्हण बघताना सोम्या म्हाका सस्नीक कर चिंतलें काम सडनातल्या वेळार सोम्या म्हाका सस्नीक कर हिंसर फांसी नोमनेचें काळजां आमकां दे दिनपणाचें सोसणिकायचें दयाळाचें मोगाचें काळीज दी म्हणून आमी मागून निमाण एक गीत गावया काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या म्हणलें गीत आसा तुमच्या बुकार बुकांनी पान C11 सगळें काळीज आमचें कशें आसचें तें कंतार आसा C11 काडया आनी मागया काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या जेजू जेजू तूं रावूंक घे काळीज म्हजें मोगान भर काळीज म्हजें शांतीन भर न्हू पयलें चारान आनी कोरास गावन आमी सगळें समर्पण सोम्या करया काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या काळजांत पान म्हज्या नोरा वंदू मनांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये काळीज म्हजें मोगान भर तूं काळीज म्हजें शांतीन भर तूं जेजू जेजू भर तूं मोगान शांती भर तूं जेजू जेजू भर तूं मोगान शांती भर तूं जेजू जेजू भर तूं मोगान शांतीन भर तूं सांगाताच आमकां कितें मागोवंक जाय कितें तें सांग घेवन आयलें हांव कोणा खातीर मागोवंक जाय मागया आमकां बरो सरकार मेळचे खातीर मागया बरो पावस येवन आमच्या पृथ्वीर आमकां बेळें करूंक कृशी करूंक गरजेक उदक आमकां मेळों दी म्हण मागया आमच्या भुरगीं इस्कॉलांत गेल्यां इस्कॉल शिकतात आनी वचोंक हातून यात सक्कड भुरग्यांक हें शैक्षणीक वर्स शबितायाचें सोबितायाचें भलायकेचें जावन दी म्हण मागया आमकां आमच्या कुटुंबाक सोम्याच्या पांयां तळा दवरया जेजू आतां बेसांव दिता हे बेसांव जोडूंक निमाणें गीत हे देवडा सक्रामेंतां म्हणलें गावया देवडा सक्रामेंतां सुस्तांग नामान करुया वरवेल्या त्या रूपापोता नव्यो रीती आधया सर्वमेच्या अस्तित्वीस्या बाबकाची बोतेया जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीसा
पोतवी महिमा सुस्ता एका स्थळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टां जोडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करून आमकां दायेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. दयकन्नी गरीबोर बसया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आतां मिसाचें बलिदान आसा. मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेल्लंकनी सायबिणीच्या नोवेना उपरांत ते लावणी उपरांत तुमी सर्वांनी स्टेला मारीस मंटापाक वचें. थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा. आतां आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मिसाचीं तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता हिल्डा डिसोजा कार्कल टावन, एवलिन मोरस पुत्तूर, क्विनी गोन्साल्वीस केम्मन, एग्नेस आल्मेडा बायकाडी, ऑल्विन डिसोजा फजीर, जेबी सल्डाना कांजार, डेविड सिक्वेरा उडपी, जेनिटा रायन आनी कुटाम मोगरनाड, मनीश लुवीस पानीर, ऑल्विन जेडन क्रास्ता नायनाड, लविना गॉडविन पिंटो बॉम्बे, समीक्षा कारवार, जॉयस अबन पिरेरा बेलमन, मोनिका पिरेरा कडपाडी, ॲशन देसा शिरताडी, क्रिस्टन डिकोस्ता संतकट्टे, प्रशांत लुवीस आनी कुटुंब सस्तान, विनोद मिनेजस आनी कुटुंब कांजार, फ्रांसीस ॲग्नल रॉड्रिगास होन्नावार हाच्या तेसावां खातीर, तशेंच सिरील मस्करेनस हाच्या आत्मा खातीर मिस्तिता दिव्या डिसोजा कालमाडी, घरच्या आल्मावाक मिस्तिता रोनाल्ड शेर्ली डिसोजा आनी कुटुंब कालमाडी, घरच्या आल्मावाक मिस्तिता रोशन डिमेलो आनी कुटुंब कालमाडी. त्या काळसा मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मोल बलिदान भेटयता. पाथाक आमचे सौम्या मिरटा ओढा मोळान तुका लभता. सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी सावन आसा, तुझ्या आदाराचे सौम्या पाते आसा. भक्तीन तुझे लागी सौम्या आमी आयल्या. सर्वेस बरा देवा तुजो आधार मागता. कालच्या काळजा मंदिरान तुझ्या येता सौम्या निर्मोल बलिदान भेटयता. पाथाक आमचे
सोम्या मेरता ओडा पोणा तू कालतता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे आसूं. भाव भयणो आमी मोरयेम्या समर्पण दिल्ल्या ह्या सोबीत देव तेंपलांत आसा हांव मोरी वेलंगणी मायेक मांड करूंक तिचे कडेन उपकार मागोवंक आनी हेदोळूच आमी मागल्या सर उपकारांक तिका अर्गां तिचे मरी बापाक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवन आसा हांव. आज जून म्हयन्याची 1 तारीख हो 9 म्हयनो आरंभ करता आसतना ह्या 9 म्हयन्यान प्रत्येक जाण पाप साहेब आमकां विनंती करता मागोवंक जी कोण निर्गातिकां आसात देशांतर गेल्यान कोण विविध कारणां लागून घरांतल्यान भायर आयल्यान मार्गार पडल्यान वाटेर आसात देशांतर गेल्यान तांचे खातीर मागजे तांकां सकट घरांनी कुटुंबांनी खंय म्हणी स्वागत मेळोन तांचे जतन करचे खातीर मागजे म्हण ह्या म्हयन्याक आमकां इरादो दिला. असले सकट स्थळांतरकारां खातीर मागोवंक ह्या म्हयन्यान प्रत्येक आमी आसतना आमी उडास दवरया. इस्कॉलांत थोड्या फावटी क्लासींत भुरग्यांनी सवाल करचें आसता टिचरी कडेन. सवालाक जाप दितना तो सवाल विचारलो भुरगो आहा पळय ताची मौत कैंगी आसता तो कैंगी दिशीन पळोवन आसता. सवाल विचारला जाप काणगो तो तयार ना. कितें अर्थ? सवाल विचारचे खातीर विचारचें जाप समजोंक न्ही बेश्ट तरी विचारचें वा मास्टराची टिचराची जानवाय परिक्षा करचे खातीर विचारचें. असलें सवाल युजलेस सवाल तांकां कांय फायदो ना जाप दिल्ल्याकी फायदो ना. असलें ते घडीत आयच्या वांजरान आमी आयकता हांव जेजूक स्विकार करूंक तयार नातले फारिजेव जुदेवांच्या मालगडे जेजू भशेन विचारतात तुका हो कोणे अधिकार दिल्लो सांग. तांकां कळीत आसलें जेजूचो अधिकार खंयच्यान आयला म्हूण. निमाणें ते रित्या मोतीनंत भायर गेले जेजू जाप तांकां मेळोंक ना. जेजू कळीत आसलें हांची मौत निजाण जापी खातीर तयार ना बदलाक जेजू परिक्षा करच्या इराद्यान सवालां करचें मस्तपटी म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत ती आसता. बेश्टें तरी सवाल करचें घरा ल्हान आल्यानी व्हडांक सवाल करचें राष्ट्रांत व्हडांक सवाल करचें क्वेश्चन करचें जाणा जावचे खातीर सवाल करचें सारकें कोण ना पूण अधिकार विरोध करचे खातीर सवाल करचें जावं पुरो पुतान बापायक भुरग्यांनी आवय बापायक विद्यार्थीन शिक्षकींक तें उलटें रावता. आमच्या घरा सोंगी पुरो आमच्या कुटुंबांत सोंगी पुरो. म्हणून आज हे मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना आमी खालती रावोंक गरज तर जमजोन जोडच्या खातीर सवाल करूंक ना तर खालतीकायेन जियोंक. तो तुसोमी आपल्या आवय बापाय कालती जाल्लो आमकांय दी ते कुलतेपणाचें कालतेपणाचें देणें दिवूं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी पातकी म्हणलें उडास हाडया. उतरांनी चिंतनांनी करण्यांनी आमी सुकून पडले. हांव आमच्या वडिलां आवय देई जालें. हांव आवय बापाय पाटी सवाल केल्ले आमी आसा. आत्मी वडिलांक सवाल केल्लें आसा. गर्वान आनी हट्टान आनी अहंकारान सवाल केल्लें आसा. असले आमच्या उण्यापणा खातीर दूख पावया. काकुळदार बापा लागचें बोक्साणें मागया. काळजांत ताण दूख धरतल्या बोक्साणें तुमच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर तो पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे पासोत विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर सर पददार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन.
आमेन. प्रार्थुया आज पवित्र सभा भगवंत जुस्तीन रक्त साक्षी ताचें स्मरण करता. ताणें रगत व्हरून भावार्थाक साक्ष दिल्ल्या बरी आमच्याय भावार्थांत तीर रावंक आमी कृपा मागया. सर जाणार सर्वेस पोरा कुर्साच्या पिशेपणान तुज्या रक्त साक्षा भाग्यवान जुस्तीनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगणीत जानवाय वळखों पावयलोय. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच कोटे शिकवण पटवण आसतना भावार्थांत थीर रावंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुतान जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांजुदाच्या पत्रांतलें वाचप. तुमी मोगाच्यानो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांनी फुडें सांगून दिलां त्या उतरांचो उगडास करा. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. देवाच्या मोगांत थीर रावा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुळतीन तुमकां सश्टाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. दुबावथेल्यांक समजणी दिया आनी थोड्यांक उज्यांतल्यान वाटावन निवारा. आनी जांकां तुमी काकूळ दाखयतात तांची सत्राय करा. कामाचारान मेळ्ळें जाल्लें तांचें उस्तूर सयत खांटाळा. तुमकां पथकांतलीं सांबाळूंक आनी आपले महिमे मुखार निरापराधी आनी संतुश्ट दवरूंक छाती आसलेल्या एकल्याच देवाक आमच्या थारकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा वैभव राजवटकी आनी अधिकार सर्व काळी आदी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मोच्या सोम्या मोच्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. मोच्या सोम्या मोच्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. देवा तूंच म्हजो देव तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेगूण आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेले सुके धरणे बरी म्हजी कूड तुका लालेता. मोच्या सोम्या मोच्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अणभोग जिवा प्रास श्रेष्ठ. मुझे वांट तुजी महिमा वनिता. मोच्या सोम्या मोच्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सगळ्या म्हजे जिणेंत
हांव तुका वाखणतलो तुजें नांव खाण हात जोडतलो परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो संतोषाच्या ताळ्यान म्हजें वोंट तुका वंदितले मोच्या सोप्या मोच्या तेभा तुका म्हजो आत्मो ताणेता मोच्या सोप्या मोच्या तेभा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सगळे आमी उबी रावया आनी मिससो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्ताचे उतार ताच्या सगळे ग्रेस्तकायेन तुमचे थंय बेडार करूं ताचे नवीन देवा बापाक अर्गां दिया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताचे सीस परत्यान जेरुजालेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक शास्त्री आनी जुदेवांचे मातपारी ताचे सर्शीन येवन विचारी लागले खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हांवें तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करता म्हणून तुमकां सांगता. सांगा म्हाका जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंयतावन मेळिल्लो देवातावन गी वा मनशातावन. तवळ ते एकामेकाक तर्क करूंक लागले आमी कितें म्हणचें देवातावन म्हणून जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सतमंतलो ना म्हणून तो विचारतलो. मनशातावन म्हणयावे जुवांव आनीकी एक प्रवादी म्हणून समेस्त ताका मानतले देखून लोकांक ते भियेताले. आमी ते नेनाव म्हणाले ते जेजूक जाप दिवन. तवळ जेजून तांकां सांगलें तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांवें तुमकां सांगचो ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बरो बीन आमी रावया. देवाचें उतर आयकल्लें आमी सर आमची मागणी ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान देवा आमच्या बापाक भेटोवन दिवया. तुमची जाप बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आज आंतरराष्ट्रीय वडिलांचो दीस. आवय बापाय खातीर मागचो दीस. बापा आमच्या कुटुंबाच्या आवय आनी बापायक तुका आमी समर्पिता. आमच्या आवयचो आनी बापायचो आमी चड आनी चड मोग करूंक तांचो त्याग तांचो साक्रिफीस आमी जाणा जावंक तांच्या प्रायेक तांच्या उतराक आमी मान आनी गौरव दिवंक. तुज्या पुता जेजून आपल्या आवय बापाय खालते जाल्ले बरें आमी आमच्या वडिलांक खाल जावंक तुजी कृपा आनी बेसावणी आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या आवय बापायक बरी भलायकी दी. हातां पांयां सुटसुडाय दी. मोतीक समाधान दी. आपायांतलें अणवारांतलें पिडे शिड्यांतलें राखण तांणी हातीन घेतलीं सर कामां शेवटाक तूं पावय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यां खातीर आमी मागता. आमकां बरें मुखेली विंचून येवन दीत.
आमचो मोग करचे, आमचे विशयान चिंतचे, आमच्या बऱ्यापणा खातीर विविध योजना मांडून हाडटले. सर जाती कातीच्या धर्माच्या लोकांक ह्या आमच्या विविधतेन भरलेल्या आमच्या भारत राष्ट्रांत सगळं एका मोनाची आनी एका काळजाचें राष्ट्रां बांदून हाडचें बरें मुखेली आमकां विंचून येशें दया कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर पोवी सभेंतल्या हेर मुखेल्यांक तुका आमी भेटयता. आमच्या पापसाहेबाक, बिस्पांक, याजकांक, धर्मिकांक, आमच्या वाड्यांतल्या गुरकारांक, आमच्या संघ संस्थांनी आनी हेर संस्थांनी वावुरतल्या सर मुखेल्यांक, मुखेल मेस्त्रींक, शिक्षका शिक्षकींक तुज्या पांयां तळा दवरता. तांकां सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बरो आनी तांचे मरिपात संवसारांत तुजें राज स्थापन जावं दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें. ह्या वेळार विविध आस्पत्रे आनी पिडेन न्हिदोन आसात. साबारां घरांत विविध पिडेनी कश्ट जातात. मारेकार पिडा, कॅन्सर, हार्टाची पिडा, किडनीची पिडा, डायबेटिकाची पिडा, हे सर्व विविध तेंच्या पिडेनी साबार आमची भाऊ भयणी कश्ट जातात. पिडा गूण जायनासतना वळतात. तुजी कुशी वयतर तुजी गूण कशी सकत ह्या सर आमच्या भावा भयणींच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी. सगळां ती सुटसुटीत जावन दीत. ह्या व्यक्ती खातीर आमी मागता. तांकां सगळां बऱ्या भलायकेन तूं भर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें तुज्या विधी मुखार उबी आसली आमकां तुज्या पुताच्या काळजाची सारकी कर. आमकां एक दीनपणाचें, मोवाळायेचें, सोंसणीकायेचें, दयाळायेचें, कलतेपणाचें, मोगाचें काळीज दी. आमचें मन आनी काळीज तूं परिवर्तन कर. आमकां मोवाळ व्यक्ती कर. आमकां दयाळायेची मनशां कर. हेरांचे कश्ट समजोवची मनशां आमकां कर. आमच्या हातांनी हेरांक मस्त बरें जावं दी. आमच्या जिबेन आमकां बरें उलोवंक शिकय. आमच्या दोळ्यांनी आमी बरें पळोवंक आमकां शिकय. आमच्या कानांनी आमी बरें आयकोंक आमकां शिकय. अशें हरी एक दीस आसतावन तुज्या पुताच्या जेजूच्या काळजा सारकीं जावची आमी त्यात मोवळायेन, त्यात दयाळायेन, त्या सोंसणिक्यान भरलेली कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. भोव मोगाळ बापा, ही आमची मागणी, आमच्या काळजांची मागणी तुका आमी भेटयता. आमचें कुटुंब एक सोबीत काळीज कर. आमच्या कुटुंबान सोंसणिकाय बरोवन दी, दयाळाय वाळोवन दी, कणवळाय बरोवन दी. एकामेकाक समजून, एकामेकाक बोगसून संतोशान जियेल्लें एक सोबीत सर्गा बरीत कुटुंब आमचें कुटुंब जावन दिवन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बोशयां भेटोवणेचें गीत. पांचसंको 106. के सोम्या काळीस हे मोचे आनीक आयच्यान तुचे मोगान तुच्या ते बर्दन्या सगळेंच सावदी तुचे उंड्या वयना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिले दिर्वे कर आयच्यान तुचे उंड्या वयना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिले दिर्वे कर आयच्यान तुचे म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटांचेर
उपरसलेल्या मुसमाना विरोध भगेवोन जुस्तीन सगळे सक्तेन झुजलो तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी म्हणी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बोळान जैतेवोन जावं पावो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वाचूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फैद्यासो जुस्ती तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पळी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या स्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 barbaranso सर्वेस पोतों सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान ओ सखी तुका सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचे ओ सखी तुका O सर्गी तुका जय जय. बापा करसो तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावर तसो गोड पगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे, भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडोंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें तांकां मागणें करूंक शिकयलां. ते शिकयलेलें मागणें आमच्या बापाचें मागणें सांगाता आतां आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षितां तशें आमची पदकां बुगूस आनी आमकां ताळलें पडोवन दिनाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पळा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सगळे आसूं. भावानो भयणीनो, आमी एकामेकां पळोवया आनी सोम्यान दिल्लें शांती समाधान वांटून घेवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढता, आमची काकूट कर. देवाची शेळी तूं संसाराची पाप काढता, आमची काकूट कर. देवाची शेळी तूं संसाराची पाप काढता, आमकां शांती दी. भावा भयणीनो, पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या आवडीन म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ
ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊಗಚನೋ ಹಂಗಸರಾಮಿ ಕುಂಗಾರ್ ಪವಿತ್ರ ಕುಂಗಾರ್ ಜಿಬೆರಿತ್ ಶಂಸೋ. राकुडासाय मुझा काळजा धारा भितरी आशेता मोगन तुझ्या म्हजें काळीज भरून सौम्या तूं लालयता. ए जेसू म्हजे थंय शांती तुझी हाडून ए जेसू म्हजे थंय कृपा देणी घेवून ए जेसू म्हजे थंय शांती तुझी हाडून जेसू म्हजे थंय कृपा देणी घेवून फावोना म्हाका तरी समया येता काळजांत म्हज्या रावता. काकूळट म्हजी भरपूर वतून म्हाका तूं सांबाळता. जेसू म्हजे थंय शांती तुझी हाडून जेसू म्हजे थंय कृपा देणी घेवून जेसू म्हजे थंय शांती तुझी हाडून जेसू म्हजे थंय कृपा देणी घेवून काळजांत म्हज्या सौम्या सलयरासो सासणेक जिविताचें जीवन म्हजें सगळें सुपळ करून लाबय सुख सर्गेचें. जेसू म्हजे थंय हाडून जेसू म्हजे थंय कृपा देणी घेवून जेसू म्हजे थंय शांती तुझी हांवें जियेवचें तें वाकूड आनंदाचें. पडुया संगीत तुझ्या मोगान गायता गीतें संतोषाचें. जेसू म्हजे थंय शांती तुझी हाडून
जेसु मोजे तये कुर्पादेनिगे बुने जेसु मोजे तये शांति तुझी आरु जेसु मोजे तये कुर्पादेनिगे बुने ये जेजू मुझे तई ये कुर्पा देने घेऊन ये म्हणून आम्ही गायलें कुर्पा देण्याने बरसो आमचो सोमी आशिर्वादांचे मोळ देव आमच्या काळजांत बिडार करना आसा आमी देवाचें मंदीर जाल्या कितें व्हरतें भाग आमचें सक्कड आमी एकडी निट्ट बसया देव आमच्या काळजांत आसा म्हणलें भोगया सोम्याचें आजरपण आमी भोगया आमी ताची तेंपलां दैवीक तेंपलां देवाचें मंदीर कशें पळय इगर्जेंत एक देव ताबेरनाकल आसा तशें आमी जेजूचें ताबेरनाकल म्हजें काळीज जेजूचें ताबेरनाकल म्हज्या काळजांत म्हजो सोमी म्हजो देव म्हजो जेजू वस्ती करून आसा रावला तो केदो व्हरतो सोमी जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय हांव जियेता म्हळ्यार आमच्या सोमयान आमकां मागूंक शिकयल्ल्या सोमयान मीस व्हरतें एक मागण्यांत जावन दिलां आनी त्या मागण्यांत ताकाच सेवचें खाणा रुपार सेवचें व्हरतें भाग आमकां दिलां संतोश पावया आनी म्हणया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हज्या आत्म्याचें खाण तूं जाल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हजें काळी तुजें मंदीर केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हजें काळी तुजें ताबेरनाकल केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या पातकी हांव तरी म्हज्या किरकोळ्या तें तुवें बिडार केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हाका म्हजे भितर येवन म्हाका तुज्या दैवीक सक्तेन भरुल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हज्या आत्म्यान तुजें बिडार जाल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू आंज बडव्यांचें देवदूताचें खाण म्हाका खाण जावन दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या आमार जिविताचें खाण येवकारीस्त म्हाका फावो केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू तुका सेवण तुजे पर्यंत जावंक म्हाका फावो केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हजे भितर असलें काळीज कणवळ्याचें दायळाचें मोगाचें सोंसणिकायचें दीनपणाचें करचे खातीर आयिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या आयच्या दिसा तुजें दैवीक उतर तूं म्हजे लागीं उलयिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या तुज्या कानाच्या बळान म्हाका बरी भलायकी तुवें लाभयल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हज्या मोतीक समाधान दिल्ल्या पासत अर्गां तुका म्हज्या मोतयेन तुवें शांती भरिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हाका सोबीत कुटुंब तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हज्या कुटुंबांत म्हजी भाऊ भयणी म्हाका दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या दादलो स्त्री जावन जियोवचे भाग म्हाका दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हज्या कुटुंबांत भुरग्या बाळांचें देणें तुवें लाभयल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हजीच म्हणलें व्याप्त तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हजें काम करून हाता पांयां सोडसुटा तुवें दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या दिसपट्ट्या ग्रासवर म्हजें पोशाण तुवें लाभयल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या म्हज्या कुटुंबांत तुवें शांती समाधान भरुल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या बरी भलायकेचें दिरवें तुवें लाभयल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या भाऊ भयणी कुटुंबाचें एका मोणाचें एका काळजाचें केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मोणान तुवें शांती समाधान दिल्ल्या पासत अर्गां तुका ह्या सोम्या सोबीत फिरगजे पासत अर्गां तुका सोम्या हांगासर येवचें बाग आनी रेतीरेचो अवकाश आमकां लाभयल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या आमकां विविध व्यक्ती मरीप लाभोवन तांच्या मरीपात आमकां तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आता आनी ससना तुवें म्हाका रस्तो तुजो मोखचा तुवें म्हाका पोसलो
तुझी साखळी करच्या तुवें म्हाका विसलोय ससांग सुका पावच्या तरी हांव पावनय सोम्या हांव पावनय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी ससना. प्रार्थुया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली. भाग्यवान जुस्तिनाचे शिकोवणेन पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या देण्या खातीर तुका आमी सदां काळ दिनू आसूं आनी आमच्या दिसपट्या जिणयेंत जेजू काडाच्या क्रुसाचें पिशेंपण मानून घेवंक आमकां करपा ती त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं. तुमचेय सोबें आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. एक घडी बरो बसया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सोमेस्तांक. पयस पयस तावन तुमी आयल्यात ह्या पून शेताक तुमचे मागणी घेवन तुमचे विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. आनी हो एक अर्दो दीस 3-3.5 वरां तुमी जेजू सांगाता करसेलान देवाचें उतर आयकलां. सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूचें आराधन तुमी केलां. मिसाचें बलिदान भेटयलां. आतां वेलंकानी सायबिणीचें नोवेन आनी ते लावणी आसा. तुमकां तुमच्या आत्म्याक सवकासाय मेळ्ळी. खंडी जावन हांवें तुमकां सांगलें सुरवेर भावार्थान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. तुमकां हांवें धाडिना. तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या काळजाच्या अतरंगाचेर, तुमच्या मागण्याचेर आपले आशिर्वाद तो घालतलो. मोरी माय तिचो मांत तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सांदांचेर घालतली. हर एक दीस, हर एका सोनवारा दीस मोगाच्या न्हू हांगासर रेतीर आसा. दुसरे ह्या जाग येवन हे रेतीर सोलोन व्हरतात. येवच्या सोनवारा रेतीर सोलोन व्हरोंक मनादीक बाप मेल्वीन नोरोना पिरगज विकार आलंगार. हांव तुमकां रेतीरेक आयला. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सांदांचेर, तुमच्या विनवणेचेर देवाचें आशिर्वाद हांव मागतां. मोरी माय शांती आनी समाधान तिच्या पुता कडचें तुमकां मागोवन दिवन दी. मोगाच्या न्हू देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाक हर एका म्हयन्यांत हांगासर ते येतात. हे रेतीर सोलोन व्हरतात. बरें कारण आमच्या खातीर मागतात. आजी हांगासर ते आयल्यात. सक्कट तांचीं कामां कुशीक दवरून तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. जॉन हांगासर आसात. फेरार तावन येतात. हर एका हप्त्यान ते येतात. अर्गां आनी स्तुती सोलोन व्हरून गितां गावोन वजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात डिवायन वर्ड ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर एक कुकींग ग्रूप आसा. व्हडा मोगान रुचीक जेवण रांदता. सोनवारा दीस रेतीरेक आयिल्ल्यांक तांकांय मोगाच्या न्हू तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातच ह्या रेतीरेक कुमो केल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगता. तुमी मुखार येवचें आनी तुमची मनाची वात घेवची. ब्रिजीत मेंडोन्सा शंकरपुरा, नावनका मूडबेळे, सोफिया सुवारीस कडपाडी, रोशन जसिंता मेंडोन्सा मूडबेळे, नावनका तोट्टम, जस्विता डिसोजा शंकरपुरा,
Divina, Divya and Tina Santakatte, Victor Rodriguez Santakatte, तशेंत मेरी डिलिमा कालमाडी. मोगाच्यानो तुमकां देव बरें करूं, मरियमाच्या आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. आतां वेलंकनी सायबिणीचें नोवेन आसा. नोवेना उपरांत ते लावणी आसा. ते लावण्या उपरांत मोगाच्यानो तुमी स्टेला मारीस मंडपाक वचचें. थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा. तुमी जेवनूच घरा वचचें. देव बरें. लंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. लंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये भोव नितळे अवंकारी, भोव बगेवंत त्रिंदादीन, जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भे समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तस्सो आनंद परतून तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेश संजे भोव मोगाळे माये, तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर भरवोसन आनी तुज्या बळवोन ससयेच्या आदारार होंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात. बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांत शांती आनी समाधान आसच्याक, पुताक एरोवपाचें काम बेगीन जावच्याक, घराचें दस्तावेज बेगीन जावच्याक, बरी सैरीक मेळोवंक, मन परिवर्तन जावंक, घराक एक फावती वाट मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, डिप्रेशनांत सुरका मेळोवंक, कठीण राग पयस वसोंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, मायग्रेन गूण जावंक, पयशे भांगार पाटी मेळोवंक, आमाल पिवणें सोडोवंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, गांठी दूख गूण जावंक, बेगीनच एक स्वंत घर फावो जावंक, रीण फारीक जावंक, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, गर्भांतल्या भुरग्यांची वाडावळ सारकी जावंक, इंटर्नशीप कंपनींत मेळोवंक, बऱ्या कंपनींत मेळोवंक, डॉक्युमेंट्स बेगीन क्लियर जावंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, बिजनेस इम्प्रूव जावंक, चिंतिल्लें काम पोंताक पावोवंक, ऑस्ट्रेलियाक PR मेळोवंक, लिव्हर पिडा गूण जावंक, काजेरे जिवितांत सोडदोड आसोंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, फायब्रॉयड ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, पांयांत बोळ येवन चलोवंक जावंक, CA परिक्षेंत पास जावंक, काम पर्मनंट जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, घर जागो विकून वचोंक, वायट इश्टागात सोडूंक, इंटरव्यू पास जावंक, शुगर लेवल नॉर्मल जावंक. ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयला सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बोडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण हातरेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयज पूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. ये सम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळायेक आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशें तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवयां तुमकां राखोंक तुमच्या भितर तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचो न्हू आतां ते लावणी आसा ते लावणे उपरांत स्टेला मारिस मंटपान जेवण. हेमोची तुका भेटयता कुशेक तुझ्या हांव खालसाता. तुजे सोम्या हांव बर बसता होगळीक तुजी हांव गायता. जी हेमोची तुका भेटयता कुशेक तुझ्या हांव खालसाता. तुजे सोम्या हांव बर बसता होगळीक तुजी हांव गायता. जी हेमोची तुका भेटयता.
तुम सौम्या मुसो भरभोसो तुम सौम्या मुसो तीर आश्रो तुम सौम्या मुसो भरभोसो तुम सौम्या मुसो तीर आश्रो तुझे शिवाय माका ना दुसरो तुम मोसो सैरो सगीसो तुझे शिवाय माका ना दुसरो तुम मोसो सैरो सगीसो ची हे मोची तुका बेठयता कुशेक तुझ्या हांव कालसाता तुझे सौम्या हांव बरबोसता होगळीक तुजी हांव गायता जीण हे मोजी तुका बेठयता कुशेक तुझ्या हांव कालसाता तुझे सौम्या हांव बरबोसता होगळीक तुजी हांव गायता जीण हे मोची तुका बेठयता उपसितां तुका ही जिणी चरणी तुझ्या तीन पोणी उपसिता तुका ही जिणी चरणी तुझ्या नीन पोणी तुझ्या मोगाक सौम्या हांव ऋणी जीण हे साव तुझी वाकणे तुझ्या मोगाक सौम्या हांव ऋणी जीण हे साव तुझी वाकणे जीण ही मोची तुका बेठयता कुशेक तुझ्या हांव कालसाता तुझे सौम्या हांव बरबोसता होगळीक तुजी हांव गायता जीण मोची तुका बेठयता सौम्या मुसो भरभोसो तुम सौम्या मुजो तीर आसरो तुम सौम्या मुसो भरभोसो तुम सौम्या मुजो तीर आसरो तुझे शिवाय म्हाका ना दुसरो तुम मोसो सैरो सर्गीसो तुझे शिवाय म्हाका ना दुसरो तुम मोजो सैरो सर्गीसो जीण हे मोची तुका बेठयता कुशेक तुझ्या हांव कालसाता तुझे सौम्या हांव बरबोसता होगळीक तुजी हांव गायता जीण हे मोची तुका बेठयता मोगाळ पुता सवे अंक्वार मोरी आशिर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद
भलायकेचे माये आमाबसत विनंती कर धैर्य सुकरा आमाबसत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं आमाबसत विनंती करा भाग्यवंत कुर्सीचे कुर्साचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.